मोगाक देवा तुझ्या लागता काळी मुझे तुका दिता इतलो मुसो मुसो केलाय माका पसलोय माका पसलोय हे मुसो अपरास्योस्लोय येम कोणांतलो हेदो राखलो मोगाक देवा तुझ्या लागता काळी मुझे तुका दिता मोगाक देवा तुझ्या लागता काळीज मुझे तुका दिता तुझ्या रक्ता तुझ्या मासा माका पोसलाय ओडा मोगा मुझे खातीर खुसार मेलोय म्हज्या दायजी म्हाका केलोय मोगाक देवा तुझ्या लागता काळी मुझे तुका दिता मोगाक देवा तुझ्या लागता काळी मुझे तुका दिता रक्ता गम कोट्या मार कांट्या मुकुट कुसा बर उक्ते गाई रक्ता करी देखता जायना अनुकारी मोगा देवा तुझ्या लागता काळीज मुझे तुका दिता मोगा देवा तुझ्या लागता काळीज मुझे तुका दिता. भोव पवित्र येवकारिस्तान खरोच हजाराच्या आमच्या सुमया जेजू 2025 जुबले वर्स संपवन तुझे दयेन आमकां लाभलेल्या नव्या 2026 वर्साक आमी पांय तेंकता. ह्या घडये आमी फाटीं पळोवन आमचेर तुवें वतलेल्या कुरपे बेसांवाचो उगडास काडून खालतेपणी तुजो आमी उपकार बावरता. सदांच आमचे संगी आसून तुजो दैवीक सांगात दिवन आमचे जिवी तुवें सोबयलां. दिसपडते आमकां राखून व्हेलां, पिडेशिडेंतलें राखलां, अपाया उगडांतलें निवारलां. येदोळपर्यंत बरी भलायकी दिल्या. कश्टाकांता वेळी पिडेशिडे वेळे आमचे संगी
तू रावला. ह्या तुझ्या मोगा सांगातपणापासून सोमिया जेजू तुका जावं अर्गां होगळाप स्तुती आनी आराधन आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. एक घडी बरो दोळे दंभिया, हात जोडया, मौनपणी आमचे मुखार आसो हे दवरतो मिस्तेर आमी नियाळे. तुमची जाप तुका आमी आराधन करता. तुका आमी आराधन करता. जेजू आमच्या सोमिया आनी देवा, तुका आमी आराधन करता. जेजू आमच्या सोडवणदारा, तुका आमी आराधन करता. जेजू जिविताच्या खाना, तुका आमी आराधन करता. जेजू काकोळतीच्या दर्या, तुका आमी आराधन करता. जेजू मोगा सागोरा, तुका आमी आराधन करता. जेजू देवाच्या पुता, तुका आमी आराधन करता. जेजू मरियेच्या बाळा, तुका आमी आराधन करता. जेजू संसाराच्या सोडवणदारा, तुका आमी आराधन करता. जेजू रायांच्या राया, तुका आमी आराधन करता. जेजू जिविताच्या उंड्या, तुका आमी आराधन करता. जेजू आमच्या मुनसुबीदारा, तुका आमी आराधन करता. जेजू जीव आनी जिवंतपणा, तुका आमी आराधन करता. जेजू वाट सत आनी जिविता, तुका आमी आराधन करता. जेजू सर्गींच्या दारा, तुका आमी आराधन करता. जेजू आमच्या काळजाच्या राया, तुका आमी आराधन करता. जेजू आमच्या तारोका, तुका आमी आराधन करता. जेजू बऱ्या गवळ्या, तुका आमी आराधन करता. जेजू आल्फा आनी ओमेगा, तुका आमी आराधन करता. एक घडी बरो मौनपणी आमच्या काळजांत पाव जेजूक आराधन करे. आमी बसया. मुगाल भाव भयणीनो, आमच्या सर्वंदारा जेजू समकार आमी आसा. 2025व्या वर्साचो हो 11सो दीस. ह्या 11च्या दिसाची 11ची थोडी वरां सोमिया सांगी करसूंक आमी बरें मौन करून हांगासर आयल्या. कित्याक ह्या घडये ताचे सरशी येवंक ताणें सामकां फोव केलां देखून ताका आमी अर्गां दिवया. देखून ही थोडी वरां आमी हांगासर करशितना जे ध्यान आनी मौन ह्या येवकारिस्ताच्या सोमिया थंय आमी कंसवया. सर्व रटावळी बगलेक दवरन आमी सर्व सोमिया संगी एक जावया. तो दैवीक अनुभव जोडया. ताचें बरेंपण आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत प्रत्येक जाण फाटल्या वर्सा नियाळ ताका आमी अर्गां दिवया. जायते फावटी सुकोवन पडल्या त्या पासून पश्चातापवण आमी बक्षाणें मागया. मुखल्या वर्सा भरवशान जियोवंक, भावार्थान जियोवंक, शगुनी क्रिस्तिजिनी जियोवन सोमियाक साक्षावंक ताचें बेसांव आमी मागून घेवया. किर्तनगार म्हणटा, किर्तन 901 आनी 2 वळीन म्हणटा, सर्वेस्पराक एक गीत गाया,
सगळ्या संवसारार सर्वेस्पराक गितां गावया. तर आतां आमी एक भजन गावन आमच्या येवकारिस्तांतल्या जेजूक आमी आराधन करया. हें भजन पयलें हांव म्हणटा, त्या उपरांत तुमी रिपीट करचें. गुपीत म्हज्या देवा तुका नमस्कार, आमकां मेळूंक रावलाय पवित्र अल्तारार. गुपीत म्हज्या देवा तुका नमस्कार, आमकां मेळूंक रावलाय पवित्र अल्तारार. गुपीत म्हज्या देवा तुका नमस्कार, आमकां मेळूंक रावलाय पवित्र अल्तारार. गुपीत म्हज्या देवा तुका नमस्कार, आमकां मेळूंक रावलाय पवित्र अल्तारार. खरो देव तूं आसाय उंड्या रुपार, वैभव तुजो देखता सगळ्या संवसारार. खरो देव तूं आसाय उंड्या रुपार, वैभव तुजो देखता सगळ्या संवसारार. गुपीत म्हज्या देवा तुका नमस्कार, आमकां मेळूंक रावलाय पवित्र अल्तारार. देवपण तुजें लिपला पवित्र कुर्सार, कुर्सार मरून जालाय आमचो सोडवंदार. देवपण तुजें लिपला पवित्र कुर्सार, कुर्सार मरून जालाय आमचो सोडवंदार. गुपीत म्हज्या देवा तुका नमस्कार, आमकां मेळूंक रावलाय पवित्र अल्तारार. तुकाच मोडून दिला उंड्या रुपार, तुकाच खाली खेला खालवार दोंगरार. तुका मोडून दिला उंड्या रुपार, तुकाच खाली केला खालवार दोंगरार. गुपीत म्हज्या देवा तुका नमस्कार, आमकां मेळूंक रावलाय पवित्र अल्तारार. आमचे वाटेक उजवा तुझे उतर, स्वादीक तुजो सांगा जिनिये वाटे. आमच्या वाटेक उजवाड तुझे उतर, स्वादीक तुजो सांगा जिन्ये वाटे. गुपीत म्हज्या देवा तुका नमस्कार, आमकां मेळूंक रावलाय पवित्र अल्तारार. जिवीत आमकां दिमच्याक मेलाय कुर्सार, पातकां सांकली मोडून तें केलां सलवार. जिवीत आमकां दिवच्याक मेलाय कुर्सार, आतां सांगली मोडून तें केला सलवार. गुपीत म्हज्या देवा तुका नमस्कार, आमकां मेळूंक रावलाय पवित्र अल्तारार. अर्गां स्तुती होगळाप सोडवणदारा, वंदन महिमा जेजू काकुळदारा. अर्गां स्तुती वगळाप सडबोंदारा, वंदन महिमा जेजू काकुळदारा. गुपीत म्हज्या देवा तुका नमस्कार, आमकां मेळूंक रावलाय पवित्र अल्तारार. गुपीत म्हज्या देवा तुका नमस्कार, आमकां मेळूंक रावलाय पवित्र अल्तारार.
एक मिनिट भर मौन रावे दोळे धांपून ह्या युकारिस्तांतल्या जेजू लागीं मौनपणी उलोवप. São Paulo, तेसलोनिकाकारां बरोवन अध्याय 5 वळ 18 अशें म्हणटा. सर्व घडीत आनी देवाक अर्गां दिया. जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्या तुमचे तांव देवाक इतलेंच जाय. वय देवाक अर्गां दिवचे बरी करणी मात्र न्हय, तो एक आत्मीक स्वभाव. अर्गां दितना जिवाचे आमी धणी न्हय, सगळें देवाच्या कृपेन सळचें म्हणल्यार आमी वळखून घेता. केन्ना आमी अर्गां दिता देवाचें तोरपण धणीपण आमी वळखून घेता. दिनवासनी जिविताच्या साद्या घडीतांनी सयत देवाचो हात आनी कश्टांच्या सन्निवेशांनी ताचो सांगात पळोवंक आमकां आदार जाता. देवाक अर्गां दिवचें म्हळ्यार ताचें हजरपण बेसावांत आनी संकश्टांत आमी वळखून घेवचें. तो देव आमच्या जिणयेच्या हर एका घडीतांनी आसा म्हणलें पातयेवचें. उपकारी म्हण दुर्सोने विश्वासांत आनी भिरांत बरवशांत बदलयता. ताच्यो वाटो आनी मांडावळ समजनातल्या वेळार सगळें देवाच्या हातांत शाबित आसा. तो सगळें नियंत्रण करता म्हणलें आमकां उडास करता. उपकारी मन देवातय आमचो संबंध घट आनी तीर करता म्हणलें येवकारिस्ताच्या महाप्रार्थनांत आमी वाचतांव आनी नियाळतांव. केदाळाय खालतें आनी संतोश भरीत काळीज उदार जावन आसता. देखून फाटल्या वर्साचेर नदर घालून देवाचे सर्व उपकार नियाळना तसो उपकार बाबोडया. आनी हे दोळ विश्वासी रावल्लो आमचो देव मुखल्या वर्सांय विश्वासी रावतलो जर आमी भावार्थान ताचे लागीं येता तर म्हणल्यार बरवशान थोडो वेळ आमी देवाक अर्गां देवी. तुमची जाप अर्गां आनी होगळाप तुका सुमया जेजू. अर्गाने होगलाप तुका सुमयान जेजू. जिविताच्या देण्या पासोत अर्गाने होगलाप तुका सुमयान जेजू. आमच्या कष्टा दुखांत तुझ्या सांगातपणा पासोत अर्गाने होगलाप तुका सुमयान जेजू. तुवें आमचेर दाखयले अपार खाकुळती पासोत अर्गाने होगलाप तुका सुमयान जेजू. कष्ट संकश्ट येताना तें फुड करूंक तुवें लाभयलेल्या धैर्या पासोत अर्गाने होगलाप तुका सुमयान जेजू. लेक आनी मीत नातलेल्या कुर्पे आनी बेसावा पासोत अर्गाने होगलाप तुका सुमयान जेजू. येदोळ पर्यंत भावार्थांत आमकां दृढ दवरल्या पासोत अर्गाने होगलाप तुका सुमयान जेजू. आमच्या सोबीत कुटुंबा पासोत अर्गाने होगलाप तुका सुमयान जेजू. सदां संगी आसलेल्या इश्टां पासोत अर्गाने होगलाप तुका सुमयान जेजू. बरो सांगात दिमच्या आमच्या शेजाऱ्यां आनी वाड्याघरां पासोत अर्गाने होगलाप तुका सुमयान जेजू. आमच्या फिरगस कुटुंबा आनी याजकां आनी धार्मिकां पासोत अर्गाने होगलाप तुका सुमयान जेजू. मीत मेर नासता आमकां तुवें दया केल्ल्या भोगसाण्या पासोत अर्गाने होगलाप तुका सुमयान जेजू. निराशेन आनी खाळोकान सस्पताना
तुझ्या उतरांनी आमची मौत उजवाडायल्या पासत अर्गाने होगलाप तुका सुम्या जेसू आमचे बोळ आणि सकत जमच्याक तुवें दिल्ल्या येवकारिस्ता पासत अर्गाने होगलाप तुका सुम्या जेसू पवित्रत्म्याच्या देण्याद्वारे आमकां तुवें दिल्ल्या बुजवणे तिदवण आणि प्रेरणा पासत अर्गाने होगलाप तुका सुम्या जेसू दिसपडत्या जिवितांत संतोष समाधान फावो केल्ल्या पासत अर्गाने होगलाप तुका सुम्या जेसू दिसपडतो ग्रास सोडूंक बरो वावर फावो केल्ल्या पासत अर्गाने होगलाप तुका सुम्या जेसू सोसणेकायेच्या देण्या पासत अर्गाने होगलाप तुका सुम्या जेसू बोगसूंचे सेवा करचे उदार जमचे बरें मौन दिल्ल्या पासत अर्गाने होगलाप तुका सुम्या जेसू पेल्याच्या गरजां पावचे जायते अवकाश दया केल्ल्या पासत अर्गाने होगलाप तुका सुम्या जेसू एक घडी बोर म्हणजे वैयक्तीक जिवितांत कुटुंबांत आमकां आनीकय जायते उपकार मेळ्ळ्या एक घडी बोर मतीच्या पडद्याक हाडया सुमयाच्या पांयां ताळी दवर ताका अर्गांले समयाच्या येद्या व्हड उपकारा पासो एक अर्गां गीत गावन ताका आमी अर्गां देवी हर एकडी मोच्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता भक्तीन गितां गाव संतोषाची सोम्या तुका हांव वणीता हर एकडी मोच्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता भक्तीन गितां गाव संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता हर एक मोच्या सुख संतोषा सोम्या तुजो सांगात सोता हर एक मोच्या कशांनी तुका सोम्या तुजो आदार मागता हर एक घडी मोच्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता भक्तीन गितां गाव संतोषाची सोम्या तुका हांव वणीता बाबात म्हजो दंडळताना सोम्या तुका हांव मोप मारता तुका मोच्या देवाक वळखता दिव्येर पडून नमान करता हर एक घडी मोच्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता भक्तीन गितां गाव संतोषाची सोम्या तुजो आभार मानता सांत पाऊल परत तेसलोनिका घरां बरोवन अध्याय 2 वळ 8 आनी 9 अशें म्हणटा आमचे थंय पातक ना म्हूण आमी म्हणूं जाल्यार आमकांच आमी फटयता तो बळ आमचे थंय सत ना म्हण जालें पूण पातकां आमी वळखूं जाल्यार विश्वासी आनी नितीवन देव आमची पातकां बगसून आमकां सर्व खोटेपणांतली नितळ करतलो वय मोगाच्या बाबानो भयणीनो आमकां सर्वांक सोमयाची काकूळ आनी बोगसाणें गरज आसा
पातकी म्हूण वळखून घेवंक इन्कार करचें, देवाच्या कृपेकच नेगार करचें. पूण पातकी म्हूण वळखून देवा लागीं बोगसाण्याक परतून मागचें, नितळ आनी पवित्र जावंक काळजादार उगडचें जावन आसा. बोगसाणें मागचें म्हळ्यार ल्हान वा किरकोळ जावचें न्हय, बगार सुडका जोडून घेवची. बोगसाणें मागतना जें कितें आमच्या जिवितांत सारकें ना, मोडलां, तें सारकें करचें. देवाची काकुळट आमच्या पातकावरणी श्रेश्ठ आनी बळादीक म्हणून आमी वळखोवचें. देखून फाटल्या वर्सा केल्ल्यो चुकी वळखून पश्चाताप पावोन बक्षी म्हूण मागतना आंतरीक हिलींग म्हणटा, आमी गूण जाता, रुपांतर जाता आनी तो संतोश आमच्या वांट्याचो जावंक पावता. बोगसाणें जोडलेली आनी दिल्लेली काळजां स्वतंत्र जातात आनी नव्या वर्साक विश्वासान, शांतेन आनी नवसारणेच्या समर्पणान मुखार वचूंक सलीस जाता. बोगसाण्या विणें सुरवात करचें नवें वर्स फळादीक आनी बरवशाचें जायना. देखून आमी खालती जावया आनी सोम्या लागचें बोगसाणें मागून हें नवें वर्स आमी सुरवात करें. सोम्यान ताच्या आशिर्वादान आमचें जिवीत नेटयलें, तरी जायते फावटी ताचो मोग करूंक, ताची सेवा करूंक, ताची कुशी करूंक, ताका मन चलोवंक आमी सुकोवन पडल्या. ह्या सर्वां खातीर सोमयाचें बोगसाणें मागें. तुमची जाप बोगस सोमया आमची पातकां बोगस. बोगस सोम्या आमची पातकां बोगस. सगळ्या काळजान तुजो मोग करूंक सुकोवन पडलेल्या पासत बोगस सोम्या आमची पातकां बोगस. तुजी कुशी करच्या बदलाक आमची सुकुशी करून तुजे तान पयस गेल्ल्या पासत बोगस सोम्या आमची पातकां बोगस. जायते फावटी गर्व आनी हांकार दाखयल्या पासत बोगस सोम्या आमची पातकां बोगस. तूं आमचे थंय उदार जाला, तरी उदार जावच्या बदलाक सुरातपण दाखयल्या पासत बोगस सोम्या आमची पातकां बोगस. वाड्यांत आनी फिरगजेन मेतेरपण दाखयनातले पासत बोगस सोम्या आमची पातकां बोगस. बोवारी आसच्या जायत्या संगतींक आमी कुर्डे जाल्ल्या पासत बोगस सोम्या आमची पातकां बोगस. गरजेवंत आनी कश्टतल्यांतय धरून जाल्ल्या पासत बोगस सोम्या आमची पातकां बोगस. कठोर उतरांनी पेल्याक दुखयल्या आनी रडयल्या पासत बोगस सोम्या आमची पातकां बोगस. संवसारी कुशालाये फाटल्यान वचून कुटुंबांत मागणें निर्लक्ष्य केल्ल्या पासत बोगस सोम्या आमची पातकां बोगस. चिल्लर कारणां दिवन जबाबदारेतान सुकारी मारल्या पासत बोगस सोम्या आमची पातकां बोगस. तुवें दिल्लो मोलादीक वेळ विबाडलेल्या पासत बोगस सोम्या आमची पातकां बोगस. तुवें दिल्ली देणी तुज्या महिमे आनी पेल्याच्या संतोषाक वापारिनातल्या पासत बोगस सोम्या आमची पातकां बोगस. दुबळ्या धाकट्या आनी गरजेवंतांतय मोवाळ जावन स्पंदन करिनातल्या पासत बोगस सोम्या आमची पातकां बोगस. कुटुंबांत आनी वाड्यांत आसलेल्या पिडेस्त प्रायवंतांची एकसुऱ्यांची निर्लक्ष्य केल्ल्या पासत बोगस सोम्या आमची पातकां बोगस. एकामेकाक बोगसूंक इन्कार केल्ल्या पासत बोगस सोम्या आमची पातकां बोगस. राग, हगे आनी परीकपणाची जिणी जियेल्ल्या पासत बोगस सोम्या आमची पातकां बोगस. तुज्या सुवार्तेक आनी मोगाक साक्ष दिवची जिणी जियोंक सलवल्ल्या पासत बोगस सोम्या आमची पातकां बोगस. तुज्या आनी पेल्याच्या मोगा विरोध वचून आदारलेल्या सर्व पातकां पासत बोगस सोम्या आमची पातकां बोगस. एक घडी मौन राव. काळजांतावन ह्या सर्व आनी इतर उसारूंक नातलेल्या तुज्या सुखी पासत सोम्या लागीं जेजू म्हाका बक्षी चुकोवन पडलो. तूं म्हजे थंय दयाळ जालोय तरी
दयाळ जावं सलवलो, उदार जालो तरी उदार जावं सलवलो, म्हाका माफ कर, म्हाका बक्षी म्हणून रडून मागे आनी जेजू तान बक्षाने जोडले. आमचे दूख उसार एक भजन गावन समयाची काकूळत आनी बक्षाने आमकां सक्कडांक तूं दी म्हणून जेजू लागे मागे. सोमिया जेजू आमी पातकी, पातका आमची तूं बक्षी. सोमिया जेजू आम्ही पातकी, पातका आमची तूं बक्षी. सोमिया जेजू आमी पातकी, पातका आमची तूं बक्षी. सोमिया जेजू आम्ही पातकी, पातका आमची तूं बक्षी. गुन्यांव आमचो आमी वळखून घेताना, सोमिया आमकां तूं बक्षी. वेचीक पुता परी फाटी येताना, सोमिया आमकां तूं बक्षी. खालत्या काळजान आनी दुखेस मनान, काकुळतीक तुज्या अत्रेकताना, सोमिया आमकां तूं बक्षी. सोमिया जेजू आमी पातकी, पातका आमची तूं बक्षी. सुकोन गेल्ल्या पक्ष्या परी कश्टाताना, सोमिया आमकां तूं बक्षी. पाश्चातापान आमी जिनी बदलताना, सोमिया आमकां तूं बक्षी. पातकी जिणयेक पाड करताना, पातक रोडून दूख पावताना, सोमिया आमकां तूं बक्षी. सोमिया जेजू आमी पातकी, पातका आमची तूं बक्षी. जाके वापरी जिणी बदलूंक शेताना, सोमिया आमकां तूं बक्षी. दाविदाच्या पुता काकुळ कर म्हणताना, सोमिया आमकां तूं बक्षी. पातकी स्त्रिये परी रडताना, दुका दोळ्यांनी भरताना, सोमिया आमकां तूं बक्षी. सोमिया जेजू आमी पातकी, पातका आमची तूं बक्षी. ग्रेस तरणाट्या परी खंती जाताना, सोमिया आमकां तूं बक्षी. म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या म्हणताना, सोमिया आमकां तूं बक्षी. म्हज्या पातक्याची काकूळ कर म्हूण हृदय बडोवन आमी मागताना, सोमिया आमकां तूं बक्षी. सोमिया जेजू आमी पातकी, पातका आमची तूं बक्षी. पातकांची दूख दोर कुमसार जाताना, सोमिया आमकां तूं बक्षी. केल्ल्या पातका खातीर प्राचीत करताना, सोमिया आमकां तूं बक्षी. राजी संदानाक आशेताना, बोगसूंचें बरें म्हण दाखयताना, सोमिया आमकां तूं बक्षी. सोमिया जेजू
आम्ही पातकी पातका आमची तू बक्षी सोमिया जेजू आम्ही पातकी पातका आमची तू बक्षी पातका आमची तू बक्षी पातका आमची तू बक्षी. आता आम्ही देवाचे उतर ऐकून ऐकते जाऊया आणि मुकलो भाग बापा रोण सलोनवर. इसाइया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचा अध्याय 43 वाक्य 18, 19 आणि 20 आणि 1. पूर्वे कितें घडलां ताचो उडास करिनाकात. आदीं कितें केलां तें मनांत हाडिनाकात. पळया, हांव एक नवें कार्य करतां. आतांच तें उजवाडाक येता. तुमकां तें दिसना काय? वय, अरण्यांत हांव एक रस्तो तयार करतां. जी परजा हांवें म्हज्या पासत रचल्या ती म्हजी स्तुती परगडटली. देवाचें उतर हें देवाचें वडपकार. बुरशें. देवाचें उतर देव जेजू आमचे लागीं सदांच उलयता. आमचे सांगाता तो आसा मात्र न्ही. आमी ताका आयकल्यार ताचें उतर पवित्र पुस्तकाच्या उतरांनी प्रत्येक तरान जेजू आमचे लागीं उलयता. तर मौनपणी आमी बसले कडेनच देवाक उलोवंक सोडया. एका भजनाद्वारे उलय येसुम्या तुका आमी आयकता म्हणया. सोमिया उलये दनिया तुका आमी आयकतां. उलये सोमिया उलये दनिया तुका आमी आयकतां. उलये सोमिया उलये दनिया तुका आमी आयकता. सृष्टी रचणारा उलये सोमिया मनशा करणारा उलये सोमिया सरपद वेदारा उलये सोमिया सर्ग संसाराया उलये सोमिया उलये सोमिया उलये दनिया तुका आयकता. उलये सोमिया उलये दनिया तुका आमी आयकता. उलये सोमिया उलये दनिया तुका आमी आयकता. महिमे वंदेवा उलये सोमिया सोडवोन दारपुता उलये सोमिया पाराक्लितात्म्या उलये सोमिया त्रिएका देवा उलये सोमिया उलये
सोमिया उलये धनिया तुका आमी ऐकाता उलये सोमिया उलये धनिया तुका आमी ऐकाता सासनाच्या देवा उलये सोमिया सोमस्राव उजवाडा उलये सोमिया आराम शेवोटा उलये सोमिया वाडजी विसता उलये सोमिया उलये सोमिया उलये धनिया तुका आमी ऐकाता उलये सोमिया उलये धनिया तुका आमी ऐकाता मोगा भांडारा उलये सोमिया नीत दातारा उलये सोमिया शांती सागरा उलये सोमिया सर्गीच्या दारा उलये सोमिया उलये सोमिया उलये धनिया तुका आमी ऐकाता उलये सोमिया उलये धनिया तुका आमी ऐकाता मोगाळ भावानो बहिणीनो भुरग्यानो आमी आणि आमचे बरी साबार जाणां सगळ्या संवसाराक ह्या वेळार जेजूक अर्घां दिवंक ताची बेसांवां वर्णूंक ताची आशिर्वादां जोडूंक सक्रामेंता मुखार लोक आसा आमचे थंय बरवोसो आसा आनी बरवोशान हें नवें वरास आरंभ करूंक सुरवात करूंक आतांचे देवाचें उतर आमी आयकलें आमी कितें करीत जाय म्हूण देवाचें उतर आमकां सांगता आमी फाटलें ह्या वर्सा घडलेलें सगळीं घडितां बरें आनी वायट आमी नियाळोवंक जाय आनी वायट कोडू घडितां सोलवणी हें सगळें आमी विसरोवंक जाय कितें घडलां ताचें तावन लिसांवां आमी जोडूंक जाय फाटलें चिंतून आमी निराशेन पडोवंक न्ही देव हें आशेना बगार आमी मुखल्या जिणेन मुखल्या वर्सा आमी क्रिस्ताची फाटल्या उदारां जावन संतोशान मोगान जियोंक आपोवणें दिता नितळ आनी हळवळेच्या काळजा मनान आमी नवें वर्स आमी सुरवात करूंक आमकां देवाचें उतर उलो दिता पेद्रूचें पयलें पत्र 5वो अध्याय 7वी वळेर आमी आयकता सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा कित्याक तोच तुमची जतन घेता Cast all your anxiety on him because he cares for you. तो आमची जतन घेता तो आमकां राखता तो आमकां सांबाळटा देव सदांच क्रियाळ आसा आमी साबार फावटी हें विसरून सोडटा तो आमचे फुडें वचून आमची वाट तयार करता आमकां अस्पश्ट दिसचे कडेन तो सारकी नीट वाट दाखयता सुकी झाड आसले कडेन तो झरीचें उदक वळयता देवाचें उतर आमी आयकलें आमचो देव असाध्य तें सगळें साध्य करता गायी आसले कडेन गूण करता मोड उरलें सकट नीट करता काळोख उजवाडान भरता देखून सांपावलो फिलिपिकारांक बरयल्या पत्रान 4थ्या अध्यायांत
आदिमुरावे वळीर म्हणटा, म्हाका बॉल दितले सोबें सर्व संगती हांव करूंक शकता. म्हाका बॉल दितले सोबें सर्व संगती हांव करूंक शकता. आय कॅन डू ऑल थिंग्स थ्रू हिम हू स्ट्रेंथन्स मी. सुखीदाडमध्ये बरोवसो आसो. हर एका वर्सा गोड आनी कोडू अनुभव आसताच, तरी देव हें सगळें चलोवन व्हरता. सुखीदाड उणेपण आखेर न्हय. सुखीदाड देवान आपलें बळ, पदवी आनी हजारपण दाखोवची पवित्र घडी. विश्वासान आमी तर मुखार चलया. मुखार कितें राखण आसा तें कोणी नेना, पूण आमी भावार्थी देखून भावार्थान आनी विश्वासान आमी मुखार वचोंक जाय. 2026 कितें राखण आसा आमी नेणाव जावंक पुरो, पूण कोण सांबाळटा, कोण राखता तें आमकां बरें आमी जाणाव. देखून ताच्या हातीन आमी सगळें समर्पण दिवया. देवा संगी आमी मेटां करतना हर एक मेट सलिसायेचें वा कश्टाचें जावं तें देवाच्या कृपेन अर्थभरीत जातलें. देखून किर्तनकार म्हणटा, किर्तन 37:5 वळीर, तुजी वाट सर्वेस्पराशी परती, ताचेर विश्वास दवर आनी तो सगळें करतलो. कमीट युअर वे टू द लॉर्ड, ट्रस्ट इन हिम अँड ही विल ॲक्ट. तो सगळें चलोवन व्हरतलो. वय मोगाळ भाव भयणीनो, सर्वेस्पराचो हात धरन तो व्हरता ती वाट समकल्यार, ताणें सांगचें आयकल्यार, ताका जाय तशें केल्यार, मुखार कितेंय घडोवं आमी ताच्या हातीं शबीत आसतले. ताचो हात सोडून आमचीच वाट धरली तर आमी वाट चुकतले, कंगाल जातले आनी सगळें वरस जडायेचें जातलें, बेजारायेचें जातलें. देखून कोण नियंत्रण करूंक शकता ताचे हातीं आमच्या सर्वेस्परांतय आमचें जिवीत आमी समर्पण दिवया. आमी नवे वरस आराम करूंक होवी सभा मोरये मायेच्या हातीं आमकां समर्पण दिवंक, आमची कुटुंबां समर्पण दिवंक आमकां आपण दिता. एक घडीभर मौनपणी आमचे सांगता येवकारिस्तान सक्रामेंतांत आसलो जेजू आमकां सांबाळटा, आमकां चलोवन व्हरता, ताचे लागीं आमी उलोवया. जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता. गीत आमी गावया. जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता, जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता. तुका आमची पोसता, धैर्यान आमकां भरता. तुका आमची पोसता,
घडये उलो दिल्यारी तक्षण जेजू लागी आसता खंयचे घडये उलो दिल्यारी तक्षण जेजू लागी आसता जेजू आपयदा जेजू आपयदा माका तुका कोबान तापल्या जेजू आपयदा कष्टान सांपडादाना नष्टानी हडसादाना कष्टान सांपडादाना नष्टानी हडसादाना निराज नाका धैर्या आपय तुका गोकर्णरदा जेजू आज नाका धैर्या आपय तुका गोकर्णरदा जेजू आपयना जेजू आपयदा माका तुका कोबान तापल्या जेजू आपयदा जेजू आपयदा जेजू आपयदा आमच्या कष्टा संकष्टा वेळार आम्ही निराशी जाल्ल्या वेळार जेजू आमकां आपयता आम्ही मात्र आमचे जिवीत जेजूक समर्पण देऊ तोच आमचे सर्वस्व म्हणलें स्वीकारतानी आमच्या जिणेंत येवच्या हर एका घडितांनी तसो आदार ताची बेसावां आमी जोडूंक शकता तुझें काम सर्वेस्पराच्या अधीन कर आनी तुज्यो येवजण्यो सफळ जातल्यो नव्या वर्सा कितें राखून आसा तें सगळें आमी जेजूक समर्पण दिवया सगळें भविष्य देवा हाती आसा आमचें काम आमचो वावर आमची सेवा देवाचेर विश्वास दवरून आमची जबाबदारी प्रामाणीकपणी आमी करूंक प्रयत्न करुया आमी प्रत्येक तरान मागया प्रत्येक तरान क्रिस्तवाचेर जावच्या सर्व वायटांक आकांतांक हर एकल्या भाव भयणीक आमी जेजूक समर्पण दिवया आमी आतां आमकांच आनी आमचे सर्वस्व सोमयाक समर्पण दिवया तुमची जबाब तुका आमी समर्पिता तुका आमी समर्पिताव तुका आमी समर्पिता तुका आमी समर्पिताव आमचें जिवीत तुका आमी समर्पिताव आमचें फाटलें आतांचें आनी मुखलें जिवीत तुका आमी समर्पिताव आमचें कुटुंब आनी आमचो संबंद तुका आमी समर्पिताव आमचें काम आनी सुशेग तुका आमी समर्पिताव आमचें भेंबिरांत आनी सुख संतोष तुका आमी समर्पिताव आमचें शेगूण आनी अवगुण तुका आमी समर्पिताव आमचें दूख आनी बेजाराई तुका आमी समर्पिताव आमचें बरेपण आनी खोटेपण तुका आमी समर्पिताव आमचें वजन भिरांत आनी एकसुरपण तुका आमी समर्पिताव आमचे समस्ये सोलवणी तुका आमी समर्पिताव आमचे मिसांव आनी तेसांव तुका आमी समर्पिताव आमचे समस्ये आनी सोलवणी तुका आमी समर्पिताव आमचे शिकप आनी साधन तुका आमी समर्पिताव आमची निराश आनी बरवसो तुका आमी समर्पिताव आमची चिंतना आनी करण्यो तुका आमी समर्पिताव आमची मोत आनी काळीज तुका आमी समर्पिताव आमची कूड आनी आत्मो तुका आमी समर्पिताव आमची जणवाई आनी नेनारपण तुका आमी समर्पिताव आमची देणी आनी अस्कतगाय तुका आमी समर्पिताव आमची फिरगज आनी आमचो वावरा थळ तुका आमी समर्पिताव आमचे सर्व व्यवहार आनी कृषी तुका आमी समर्पिताव
आमच्या वडिलांक भुरग्यांक आनी मालगड्यांक तुका आमी समर्पिताव आमच्या इश्टांक आनी सांगात्यांक तुका आमी समर्पिताव आमच्या याजकांक आनी धर्मिकांक तुका आमी समर्पिताव आमच्या पापसेवक आनी गवळी बापांक तुका आमी समर्पिताव आमच्या गुरकारांक आनी गवळी परिशद मुखेल्यांक तुका आमी समर्पिताव आमच्या देशाक आनी फुडाऱ्यांक तुका आमी समर्पिताव आमच्या उपाध्यक्ष आनी कार्यदर्शीक तुका आमी समर्पिताव आमच्या धानींक आनी परगांवांत वावुरतेल्यांक तुका आमी समर्पिताव आमच्या वावराड्यांक आनी घर कामेल्यांक तुका आमी समर्पिताव आमच्या दुबळ्या धाकट्यांक आनी गरजेवंतांक तुका आमी समर्पिताव पिडेस्तांक आनी प्रायवंतांक तुका आमी समर्पिताव आमच्या भुरग्यांक आनी युवा जनांक तुका आमी समर्पिताव आमच्या दाक्तेरांक आनी नर्सांक तुका आमी समर्पिताव आमच्या सैनिकांक आनी पोलिसांक तुका आमी समर्पिताव आमचो वाडो आनी आमची समाज तुका आमी समर्पिताव विविध तरांच्या बंदपासान सांपडलेल्यांक तुका आमी समर्पिताव भावार्थांत अस्कस जाल्ल्यांक तुका आमी समर्पिताव आर्थीक अडचणेंत सांपडलेल्यांक तुका आमी समर्पिताव जिणेंत देदस्पर जाल्ल्यांक तुका आमी समर्पिताव जिणेंत मारेकार पिडेन कश्टतल्यांक आस्पत्रेंत आसल्ल्यांक तुका आमी समर्पिताव आमचो भावार्थ आमची स्वप्नां हे सर्व ह्या नव्या वर्सांत आमी तुका समर्पिताव मोगाळ भाव भयणीनो जेजूस आमचे बाळ तोच आमचे सर्वस्व आमी सगळेंच आमचे जिवीत आमचे कुटुंब जेजूक समर्पण दिवया सगळोच जेजूक समर्पिताव ही एक स्टांजा आनी एक कोरस Soglos Jesu समर्पिता सुशेसरा ओप्सिता सदां स्मोक ताचेर पातेव ताचेर दया जियेता सर्व सावनिता सर्व सावनिता सगळोच म्हाका सर्वोंदारा हांव समर्पिता जिवे आनी खऱ्या देवा जेजू सोडवंदारा आमची योजना आमची खुशी आमची स्वप्नां आमची भिरांत आमचे दुभाव आनी मुखार कितें घडोवंक आसा तें सगळें आमी तुज्या पांयां तळा समर्पिता नव्या वर्सा आमकां तूं तुजींच करून घे मुखल्या वर्सा आमकां सडीत पवित्रपणान आनी भक्तीन जियोंक तुका चड लागीं जावं तुज्या कृपेन आनी बेसावान भरलेलें जिवीत जियोंक आमचेर तुजी दया दाखय थंयच जा आमची वाट आमचें सत आनी आमचें जिवीत आतां सक्रामेंतांतल्या जेजूक आमी ताचे बेसांव जोडच्या खातीर आयती जावया हे देवाडा सक्रामेंताक गीत आमी गावया उबी रावया. हे देवाडा सक्रामेंताक सस्तांगनामान कोरुया पुर्वेल्या द्या रूपा बदला नव्यो रिती आदार्या सुलवोन वेच्या अस्कद विश्व्या भावार्दाचे बोळ दिव्या जशे बापा तशे पुता उल्हासानी स्तुती जावं पदवी महिमा सजना सजना एकाच तळ्यान हरसिता तुका दोगांच्या स्पिरितान समा
समी नावाडदा आमेन. प्रार्थूया. ये देवा, विचित्र सक्रामेंताकाल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडला. तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी भोगी सारको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. तुवें केल्ले सर्व उपकार आठोवन तुजी स्तुती करूंक आमकां फावो कर. तूं जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. मी सगळी बसया. मग अल्बामयनी न्हू फाल्यां थांव 1 तारीख येताव न्हू नवी गोवलीक परिशद तांचो मिसांव वावर ह्या फिरगजेन आरंभ करता. देखून आतां नव्या गोवली परिशदेच्या उतर बास्तीमची ती रीत आतां आमी हांगासर चलोवन व्हरता. पयले उपाध्यक्ष, त्यानंतर कार्यदर्शी, त्यानंतर जायते नवे गुरकार आसात ते प्रतिज्ञा स्वीकार करतात. त्यानंतर आर्थीक समितीचे सांदे प्रतिज्ञा स्वीकार करतात. त्यानंतर सगळी गोवळीक परिशद प्रतिज्ञा स्वीकार करून उतर भास दिता. तितल्यार गोवळी परिशदेची प्रतिज्ञा स्वीकार आमी अखेर करतल्या. देखून आमी सगळ्यांनी हातून भक्तीन वांटो घेवचें, तांचे पासत मागचें, कित्याक एक व्हरती जबाबदारी पवित्र सभेन आनी प्रत्येक जाण आमच्या फिरगजेन जेजूचे मुखेलपण, जेजूची सेवा गमनान दवरून फिरगजेच्या सर्वतोमुख अभिवृद्धी पासत, आत्मीक लौकीक बरेपणा पासत याजका संगता लायक मुखेल्यांनी धार्मिकांनी तांचो संपूर्ण सहकार दिवच्याक आमी सक्कड ते प्रतिज्ञा स्वीकार करता आसतना मागया. आनी त्यानंतर मिसाचें बलिदान भेटयतनाय तांचे पासत आमी मागता. उपाध्यक्ष, कार्यदर्शी, गुरकार आनीक आर्थीक परिशद सांदे पवित्र पुस्तकाचेर हात दवरून हांगासर प्रतिज्ञा स्वीकार करता. उपाध्यक्ष आनी कार्यदर्शी मात्र हांगासर वयर येवन ही प्रतिज्ञा स्वीकार करतात. गुरकार जायते आसा देखून तांकां मागीर हांव मुखार आपयता. तुमी मुखार येवचें. थंयसर पवित्र पुस्तक सकयल दवरलां, ताचेर तुमचो हात अशें दवरून कितें पडद्यार आसा तुमकां येदोळूस तें कळीत केलां, कितें सांगूंक आसा तें तुमी सांगचें आनी ती प्रतिज्ञा स्वीकार तुमी करची. आर्थीक समितीच्यांनी सकयल हांगासर रावचें, हात पवित्र पुस्तकाचेर उखलून दवरचो आनी ती उतरां तुमी उसारची. आनी त्यानंतर गोवळीक परिशद खंय बसोन आसा थंयच तुमी उबे रावचें. उतरां ती पडद्याचेर पडटात ती तुमी उसान सांगची आनी ह्या रितीन आमी प्रतिज्ञा स्वीकार करतल्या. आतां पयलें उपाध्यक्ष. हांव दीपक रंजन डिसोजा हे सा सबेस्तेंव फिरगज बेंदूर फिरगजेच्या गोवळीक परिशदेचो उपाध्यक्ष जावन हो हुद्दो
कुशेन स्वीकार करता. पवित्र सभेची शिकवण पापान आणि मंगळूर देशजीच्या बिस्पान दिवच्या सर्व आदेशांक आणि मार्गदर्शनांक हांव खाल जाता. फिरगस सभेचो आणि फिरगस गवळीक परिशदेचो अध्यक्ष जावन आसा विगारा सवे विश्वासान आणि प्रामाणिकपणी फिरगजेची सेवा करता म्हूण हांव परमान करता. हे म्हजे परमान पाळूंक देव म्हाका आदार दिवं. हें फर्मान मुझे आणि ಫಿರ್ಗಜಿಯ ಲೋಕ ಮುಖಾರ ಕೆಲ 31/12/2025. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿನ ಮುಖಾರ ಎಂಚ हांव रॉयस्टन फरायस ह्या सान सेबॅस्टियान फिरगस बेंदोर फिरगजेचो गवळीक परिदेशेचो कार्यदर्शी जावन हो हुद्दो कुशेन स्वीकार करता. पवित्र सभेचे शिकवण मंगलोर दियसिसीच्या बिस्पत दिवच्या सर आदेशांक आनी मार्गदर्शनांक हांव काल जाता. फिरगस सभेचो आनी फिरगस गवळीक परिशदेचो अध्यक्ष जावन आसच्या विगारा सवे विश्वासान आनी प्रामाणीकपणी फिरगजेची सेवा करता म्हूण परमान करता. हे म्हजें परमन पाळोवंक देव म्हाका आदार दिवं. हें ಫರ್ಮಾನ್ ಮುಜೆ आणि ಫಿರ್ಗಜಿಯ ಲೋಕ ಮುಖಾರ ಕೆಲ 31/12/2025. आता सर्व नव्या गुरकारांक पयले फावटी गुरकार जातेल्या सकडांनी हांगासर ह्या बायबला मुखार येवन रावचे. पयले फावटी गुरकार जावचे सकड मुखार या. उतरां पडद्यार आसात. सकडांनी ओट्टूक सांगचे. ओके, ताचे उपरांत तुमी एक एकल्यानी तुमचें नांव म्हणचें सकडांक. सकडांचें नांव म्हणून जाल्या उपरांत ताचे उपरांत कितें आसा तें तुमी मुखारसून व्हरचें. ओके, येस. आता आन्सर कर. हात पवित्र पुस्तकाचेर उखलून धरा. हात सकयल पवित्र पुस्तकाचेर उखलून. हांव अरुण संतोष डिसोजा. हांव रोहन मार्टिन पिंटो. हांव जोकिम पेरेरा. हांव एव्हरेस्ट फेलिक्स क्रास्टा. हांव लॉय सेबॅस्टियन रेगो. हांव रॉयस्टन फरायस. हांव वर्जिनिया जुलियाना डिमेल्लो. हांव प्रिसिला विल्मा डिसोजा. हांव जॉयलिन स्मिता डिसोजा. हांव निकिता अँटोनेट फर्नांडीस. हांव रिचर्ड अब्राहम रेगो. हांव आग्नेल एल पिंटो. हांव डिंपल सिक्वेरा.
हांव लॅन्सी लसरादो हांव लेवी मस्करेनस. हांव जसिंता ओलिवेरा. हांव जविना डिसोजा. हांव झीना प्रिसिल्ला सुआरेस. हांव लेस्ली मिरांडा. हांव हेलेन डेसा. या São Sebastião आणि मार्गदर्शनाक हांव काल जाता पिगस सभेचो आणि पिगस गवळे परिषदेचो अध्यक्ष त्या दिसा म्हजे मुखार आनी फिरगजेच्या लोकां मुखार केला. दसक सकडांनी गेल्या म्हणून चिंता गलोनांतल्यानी मागीर घालची. देव बरें करून तुमच्या जाग्याक तुमी पाठवायचे. आतां आर्थीक परिशद संध्यानी हांगासर मुखार येवचे. आतां केल्ले बरीस गुरकारांनी प्रतिज्ञा स्विकार केल्ले बरीस तुमी सकडांनी लायनी रावा. सकड लायनी एकाच लायनी रावा. हांव बाप वॉल्टर डिसोजा. हांव बाप अरुण लोबो. हांव बाप ऑस्मंड रोशन डिसोजा. हांव रॉयस्टन फरायस. हांव पीटर ऑल्विन डिसोजा. हांव फिलिप विनय कॉड्रेस. हांव ऑस्वल्ड जोसेफ फर्नांडीस. हांव अरुण जॉस्वी डिसोजा. हांव सुनीता बेनेडिक्टा लसरादो. हांव मेल्विन फर्नांडीस. हांव लॅन्सी लसरादो हांव दीपक रंजन डिसोजा. रायच्या दिसा केला. देव बरें करूं तुमच्या जाग्याक पाठी वसा. सिग्नेचर घालून तर मागीर तुमी तुमच्या पेपराक सिग्नेचर घालूंक विनंती. आतां सर्व गोल्ड परिशद संध्यानी मी बसल्या कडेन उबे रावचे. तुमचो हात हांगासर पवित्र पुस्तक आसा. पुस्तकाचेर तुमी उबार दरसो आनी हांगासर पडद्याचेर उतरां आसात ती व्हडल्यान तुमी उसार. सकरांनी एकच पोटी तांचे नाव सांगचे. इंडिविज्युअल नाका समजा की नाव यांच्या कडेन सकरांनी तुमचे एकच पोटी. दया करून बसा.
नव्या गोळी परिशदेक हांव सर्व जैत मागता बरें मागता सक्कड ताळयो पेटोवन तांकां आमी अभिनंदन पाठोवया. तांच्या मुखेलपणाखाल मुखल्या दिसांनी फिरगस भावार्थांत आनी हर एका क्षेत्रांत जिवाळ आनी क्रियाळ जावं दी म्हणून आतां आमी मीस पेटोवन सक्कड सांगाता मागया. आतां आमी नव्यान उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आनी सर्व आयोगांचो संचालक संयोजक जावन विंचून आयिल्ल्या तेगांनी मुखार येवचे तुमकां आमी फुलां बुको दिवन उल्हास पाठयता. उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आनी लॉय रेगो सर्व आयोगांचो संयोजक दया करून हांगासर वयरे. आमी मिसाच्या बलिदानाक ऐती जावी. प्रस्तावना ऐको. मोगाच्यानो एका कालचा मनाचे फिरगस कुटुंब जावन आमी सर्व ह्या प्रशांत सांजेर पवित्र येवकारिस्ताचें बलिदान भेटोवंक फाटल्या वर्सा देवान केल्ल्या स उपकारांक अर्गां दिवंक आनी देवाचे माते मोरयेक भक्तीन मान करूंक तशेंच देवाचें बेसांव मागून नव्या वर्साची सुरवात करूंक सांगाता जमल्या हांव. मोरी जेजूची आवय मात्र न्हय, ती जेजूची पयली आनी श्रेश्ठ आपोस्तल. तिका जेजून आमची आवय करून दिल्या. आज तिचें फेस्त आचरण करूंक नव्या वर्साक आमी सुरवात करता. देव मातेचें फेस्त आमकां सर्वांक मोरयेक आमच्या कुटुंबाचे आदर्श जावन घेवया म्हणलो संदेश आयचें देवाचें उतर आमकां दिता. मोरी कुटुंबाक आदर्श कित्याक गे म्हळ्यार ती गूण बावार्थी, विधेय आनी कालती, आयकूंक सदां तयार, तशेंच मोगांत उदार. नजरेंतांतलें तिचें घर सादें तरी देवाच्या आजरपणान बरोवन आसलें. देवाची भुरगीं जावन जियेवचें आमकां ती कुटुंबान देवाची खुशी स्विकार करूंक मुखार कितें म्हूण समजनातले वेली विश्वासान मुखार वचूंक मागण्यान देवाची खुशी समजूंक मोगान जियेवंक एकवट सांबाळूंक आनी साखळी पीस करूंक शिकयता. ह्या वेदी बोवारी एकठांय जावन हें बलिदान भेटयतना ह्या नव्या वर्सा आमची कुटुंबां मोरये मायेच्या हातीं समर्पून आमची कुटुंबां भावार्थाची, शांतेची, भोगसण्याची आनी एकामेकाक मानान लेखची बिडारां करूंक तशेंच कुटुंबांतल्या वडिलांनी आनी भुरग्यांनी सांगाता देवाच्या कृपेंत वाडोवंक तिची ससाय मागया. आज नवी गोवलेक परिशद आनी हुद्देदार तांचे बसवणी करतात. फिरगजेच्या स मुखेल्यांनी आपणाक लाभुल्लो हो अवकाश देवाची, पवित्र सभेची, फिरगजेची आनी परजेची सेवा करूंक म्हणलें समजून सेवे स्पिरितान देवाक आनी पेल्याक मानता तशें वाड्यांत आनी फिरगजेंत वावरूंक गरजाची कुडपे बेसावां तांचेर वत म्हूण धन्या देवा लागीं मागया. उबी रावून प्रवेश गीत गावून आयचो संभ्रम सुरवात करया.
जान एका मोनान सोम्यामी आयल्या एकूटाम जावन संतोषान तुका दिन वाचता तुवें केल्ल्या सरकारांक करता पातयता देव तूं आमचो रचणार म्हणतो तुका आमी मानता एका काळजान एका मोनान सोम्यामी आयल्या एकूटाम जावन व्हड संतोषान तुका दिन वाचता तुवें केल्ल्या सरकारांक अर्गा पातयता देव तूं आमचो रचणार म्हणतो तुका आमी मानता जय जय देवा बापा जय जय देवा पुता जय जय पवित्र ज्ञान जय जय त्रिएक देवा जय जय देवा बापा जय जय देवा पुता जय जय पवित्र ज्ञान जय जय त्रिएक देवा उतर आयकोन उडो मोडून बावतां जमला तुका हसून स्तुती करूंक आमी आशेता आमकांच तुका समर्पिता जिणी भेटयता तुज्या गोपान घे तूं आमकां धन्या परता उतर आयकोन उडो मोडून बावतां जमल्या तुका हसून स्तुती करून आमी आशेता आमकांच तुका समर्पिता जिणी भेटयता तुज्या गोपान घे तूं आमकां धन्या परता जय जय देवा बापा जय जय देवा पुता जय जय पवित्र ज्ञान जय जय त्रिएक देवा जय जय देवा बापा जय जय देवा पुता जय जय पवित्र ज्ञान जय जय त्रिएक देवा मगाळ बांबयनीनो ह्या मिसाक अर्गा मिसा दितात रॉयस्टन फ्रायस आणि गोटाम एंजल डिसोजा लेस्ली जास्मिन क्रास्ता मर्लिन डिसोजा आणि गोटाम मेल्विन झीटा डिसोजा आणि गोटाम वॉल्टर लोबो आणि गोटाम लिजा नताशा नोरोना तशेंच मुर्दो मिस दितात फ्लॉसी डिकुना आणि गोटाम ML मोंतेरो आणि गोटाम एल रेबेल्लो एल पिंटो विन्सेंट निर्मला नजरेत आणि गोटाम लुईस लोबो आणि गोटाम जॉन्सन आणि शालोन सल्डाना ह्या सर्वांच्या त्या सभा गरजा हृदया पासत ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी सांगाता मागया तशेंच एक विशेष ते सांग ताचे पासत मागया आदले पोटी पोरेक पोटी सांगले तुमकां हांवें एका भुरग्याचे ल्हान भुरग्याचे ओपन हार्ट सर्जरी जाल्या मस्त क्रिटिकल आसा ह्या भलायके पासत मागोंक विनंती केल्या आमी इतली जाणां सांगाता मेळोन ह्या भुरग्या पासत मागल्यार खंडी जावन त्या भुरग्याची भलायकी बेगीस बरी जातली आमच्याच फिरगजेच्या एका मानेस्ताच्या दुवेचें भुरगें देखून ताचे पासत ह्या भुरग्या पासत आनी त्या कुटुंबा पासत विशेष जावन ह्या मिसा वेळार आमी मागया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसो नव्या वर्साक आमी फाल्यांच्या दिसा पायन दवरता आतां नव्या म्हयन्याक जानेवारी म्हूण नांव मेळटा
प्राचीन रोमन देवातावन जानुस म्हणल्या रोमन देवातावन आणि जानुस म्हणलो 2 मस्तकांचो. फाटीं पळयत मुखारी पळयत तो आरंभाचो शेवटाचो दरवाटांचो आनी बदलावनाचो देव म्हूण ते मानतले. पूण आमचो एकलोच देव तो साल्फा तो सोमेगा. आमी फाटीमुखार पळोवची गरज ना, कित्याक तो आमचेर दीश दवरून आसा. ह्या देवाक मान करूंक तशेंच त्रिंदादीचो दुसरो व्यक्ती देव पुताच्या आवयक देवाची माता मोरयेक मान करूंक आमी सांगाता जमल्या. ह्या वर्सा देवान आमकां दिल्ल्या सदन्या पासत धन्या देवाक आमी अर्गां दिला. फुडलें वर्स ही देवाच्या कृपेन बरो म्हूण आमी ह्या मिसाळार मागया. म्हज्या भाऊ भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते बरे वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाऊ भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता. मनान चिंतून आनी तनानुसरून वायटा धरून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत घेवन सदां सांगवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाऊ भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. सौम्या काकूट कर, सौम्या काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर. सौम्या काकूट कर, सौम्या काकूट कर. महिमा देवाकू सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सत पदवेदार देवा बापा. आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिवासा. तुझ्या तोच वैभवा पासो आमी तुका वाकंता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोम्या देवा देवाचे शिये तू संसाराचे पाप काडटाय. आमची काकूट बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे मांडून घे, कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू क्रिस्ता एकलोच संपवी, एकलोच तो ईश्वर, एकलोच तो परमेश्वर. प्रार्थया.
सर्गींच्या मोगाळ बापा, आमच्या कुळयेचे एके स्त्रियेक तिच्या वारपण सांभाळून तुझ्या पुताची आवय जावंक तुवें विंचून काडली आनी तिका आमची आवय करून दिली. तुवें आमकां फोव केलें देंवर त्या आवयचें देणें वळखून आमी सोमेस्त जेजूच्या देखी प्रमाणे सदां तिका फोव तो मान आनी मोग दिवन आनी ते देखीवंत मायाच्या पावलांनी चलोवन जेजू सकरो पाटलाव आमी करूंक पावूं. हे आमी मागता आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. गणन पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पोरान मोयजेक म्हळे, आरोना कडेन आनी ताच्या पुतांक कडेन उलोवन तांकां सांग, तुमी इस्रायलितांक हे परी आशिर्वाद दिवंक जाय. तुमी तांकां सांगा, सर्वेस्पोर तुका आशिर्वाद दिवन आनी तुका सांबाळून. सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको आनी तुजी दया करून. सर्वेस्पोर आपले मुखामळ तुका दाखोवन आनी तुका शांती दिवन. अशें तांणी मुजें नांव इस्रायलितांचेर उलो मारूंक जाय आनी हांव तांकां आशिर्वाद दितलो. देवाचे उतर हे. देवाचे वर उपकार. तुझ्या परसणीत मुखामळाची बीश आमचेर पांको. हे वरवीं आख्या संवसारात तुझी खुशी कळी जाव. सर्वराष्ट्रां तुझी चडवण ओळखून घेव. जातू कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडो. देवा सर्जनांगा तुका वाकणो. सर्वराष्ट्रां तुजी स्तुती करो. तू तांची राजवटकी न्यायनिधी प्रमाणे करताय. देसाभासांच्या लोकांक शांतीतायेन चलयताय. जातू कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडो. सर्परसा तुका वाकणो सर्वेस्परा. परसा तुका वाकणो. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दीव आनी सगळी प्रेतूम ताच्या पांया पडो. जातू कृपाळ देवा आनी तुजो
सांत पावलून गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, पूण नेमलेलो काल भरती जातच देवान आपल्या पुताक धाडलो. एक स्त्रियेतावन तो जल्मलो आनी नियाशास्त्र काल आसलेल्यांक दिवचे खातीर आनी आमकां आपले धर्मदूत करचे खातीर नियमशास्त्रा काल तो जल्मलो. आमी भुरगीं म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आपल्या पुताचो आत्मो आमच्या अंतस्करणांनी धाडलो आनी तो आब्बा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो करता. तर तूं ह्या फुडा गुलाम न्हय, बगार पूत, आनी पूत देखून देवाचे कुशेन दायजाचो वारीसदारी तूं जालाय. देवाचें उतार हें देवाचे व्हड उपकार. साकन तुझ्या उतरा परमाने मुझे पोळे कोणाची साकन तुझ्या उतरा परमाने मुझे हालेलुया 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 हालेलुया. Servis potum Jesu feaso, तुमच्या सोबेआसो Luca permane Jesu Christa ci shibata. महिमा तुकाय सोम्या. गोबल्यांनी दबोदमी वचून मोरयेक झुजेक आनी कवनेंत न्हिदायिल्ल्या बाळकाक तांणी देखली. बाळकाक पळयतच ताचे विशान देवदूतान सांगिल्लें सकट तांकां समजलें आनी गवळी सांगतले तें आयकल्ली सकटां आजाप पावली. पूण मोरी ह्यो सर्व संगती आपल्या काळजान जगोवन दवरून त्यो आठयतली. शेकी गवळी आपले आयकल्ल्या आनी पळयल्ल्या संगती पासत देवाची महिमा गायत आनी ताची स्तुती करीत फाटी गेले. सगळे देवदूतान सांगलेल्या प्रमाणेच घडिल्लें. बाळकाक 8वो दीस भरतच ताका सुनात करतना जेजू म्हूण नांव दवरलें. हें नांव तो गर्भे समोवचे आदींच देवदूतान दिल्लें. देवाचे वतार हें वाकरी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते मुगळ बाबांनो, भयणीनो आनी भुरग्यांनो, मोरी देवाची माता देवाच्या आवयचे एंदाबाजीक संभ्रम फेस्त आमी संभ्रमत आसतना एक बरो संदेश आयच्या दिसा आज आमकां लाभता. मोरये वरवीं संवसारार आशिर्वाद देवला आनी तिच्या ससायेन तिच्या मजतेन नवें वर्स आशिर्वादीत करया. मोरये वरवीं संवसारार आशिर्वाद देवला, तिच्या मजतेन नवें वर्स आशिर्वादीत करया. हो संदेश आनी आयच्या फेस्ताचो संभ्रम महत्व सारको समजोवचे खातीर आयज सगळो नियाळ 3 भागांनी मांडून हाडला. पयलें ह्या आयच्या फेस्ताचें मोटवी चारित्रीक गणिता वा कितें झळक, दुसऱ्यान आयच्या वचपाचें विवरण आनी तिसऱ्यान नवें वर्स आराम करच्याक मोरये मायेची देख. हे सगळी विशय सांगता गाण आमी आज नियाळ करया.
पयलो भाग फेस्ताची चरित्रां. ह्या फेस्ताची चरित्रां कितें म्हणून कांय तरी इल्ली आमकां समजून आसूंक पुरो. एणे तेणें आयकल्लें वा वाचिल्लें कितें आमी समजल्लें आमकां आयकल्लें वा आमकां कळीत आसूंक पुरो. पूण सर्विल्ल्या पवित्र सभेतांस मरी देवाची माता, मरी देवाची माता हें सत बाबर्तान सांबाळून मानून घेवन आनी वो बाबर्त आज म्हणसरी आमी संभ्रमून आयलो. पण 4थ्या आनी 5थ्या शतमानांत थंयसर एक वाद विवाद उरता, थंयसर एक सूख शिकोवन उपजता. खंयसर कॉन्स्टंटिनोपलांत आसचो तो पात्रियार्क नेस्टोरियस म्हणलो एक व्यक्ती, पात्रियार्क ह्या एक सूख शिकोवणी मरी देवाच्या माता विशयान थंयसर तो दिता. कितें तो म्हणटा, मरी केवल मनीस जाल्ल्या जेजू क्रिस्ताची मात्र आवय, म्हणजे जेजूच्या मनशा सैंबाची मात्र आवय, देव सैंबाची आव न्हय म्हणून तो वाद थंयसर उठयता. पूण हाका जबाब दिवन वा ही सूख शिकोवन तिदवून करच्या खातीर 431 431 इस्वेंत एफेज म्हणल्या त्या गांवांत एक विश्वास सभा चलता. कशें 190 60 आनी 2 वर्सांत वतिकान दुसरी सभा चल्ली तेच परी एक विश्वास सभा एफेज गांवांत 431 इस्वेंत थंयसर चलता आनी थंयसर एक निश्चय करतात. जेजू संपूर्ण देव, जेजू संपूर्ण मनीस, देव सैंब आनी मनशा सैंब ते जेजूतान विंगड करूंक जायना. आनी अशें मरी जेजू मरी मनीस जाल्ल्या देवा मातेची आवय म्हणून आमकां सांगता. मनीस जाल्ल्या देवाची आवय थियोटोकास देवाक वबयलेली म्हणून अधिकृत रितीन थंयसर ते प्रगट करतात आनी अशें ते सत मानून घेतात. आनी अशें ते सत आजुनी आमी हर एकली आमच्या जिवितांत संभ्रमून आसा. देखून आज आमी संभ्रमचे ह्या फेस्ताक लांब एक चरित्र आसा. हजारो वर्सां थावन वो बाबर्त लोकांनी पातयेवन संभ्रमुल्लो वो बाबर्त आज आमी संभ्रमून आसा. त्या देखून ह्या फेस्ताची ग्रेस्तकाय समजोवच्याक हें भोव व्हडलें एक अवकाश आमकां देवान फावो केला आनी हें समजोवचें भोव सर गरजेचें. दुसरो भाग आसा वचपाचें विवरण. आयची सर्व वचपां आशिर्वादा विशयांत आमी आयकता. सगळीं वचपांत आशिर्वाद म्हणलो एक विशय आसा. देखून आमी आराम करचे नवें वर्स 2026 वर्स देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें आनी मरियमाच्या ससायेन भरलेलें जावच्या खातीर हो दीस जानेराचो पयलो दीस वर्साच्या सुरवेरेस हें फेस्त आज आमी आचरण करता, संभ्रमून आसा. गनान पुस्तकांतलें पयलें वचप आज आमी आयकलें. इस्रायल प्रजा सिनाय पर्वत उतरून बसयलेल्या त्या गांवाक तेवशी सोमकोन आसा. इस्रायल प्रजा सिनाय पर्वत उतरून देवान त्या बसयल्ल्या त्या गांवाक तेवशेन ती सोमकोन आसा. आनी त्या आरण्यांत सर्वेस्पर देवाक आराधन करूंक ताका एक बली पेटोवंक आरोन आनी ताच्या दोगा पुताक अजामाराक, एलियाजराक आनी इतामाराक देव विंचता. आनी अशें तो तांकां ताच्या परजेक आशिर्वाद दिवच्या खातीर बळी अपुरबायची उतरां म्हज्या मुखान तांकां कळीत करता. ही आशिर्वादाची उतरां अशीं आसात. सर्वेस्पर तुका आशिर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळूं. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांकोवं आनी तुजी दया करूं. सर्वेस्पर आपले मुखामळ तुका दाखोवं आनी तुका शांती दिवं. हांगासर आमी गुमानांत दवरूंक जाय असो एक वाक्य म्हळ्यार सर्वेस्पर आपले मुखामळ तुका दाखोवं. पोरण्या तस्तामेंतांत वा पोरण्या सोल्ल्यान सगळो पोरनो सोल्लो उस्तिल्यार आमकां थंयसर हें मेळना. देवाचे मुखामळ पळयल्लो कोणूच ना. त्या पोरण्या सोल्ल्यांत देवाचे मुखामळ पळयल्लो व्यक्ती कोणूच ना. हें स्पश्ट आमकां निर्गमन पुस्तक आमकां दिता. अध्याय 30 आनी 3 वाक्य 20 आमकां सांगता, म्हजें मुखामळ पळयल्लो कोणूच मनीस जिवंत उरचो ना म्हणून देवूच आमकां सांगता. म्हजें मुखामळ पळयल्लो कोणूच मनीस जिवंत उरचो ना म्हणून देवानच सांगिल्लें उतर आसा. पूण नव्या सोल्ल्यांत मोरी, जुजे आनी हेरांक देवाचे मुखामळ पळोवचें भाग, मनीस जाल्ल्या देवाचे मुखामळ पळोवचें भाग लाभला. म्हणजे देवान
आपले मुखामळ जेजू मुखांतर आमकां उक्तें करून दवरलां. देखून जुवांव सवांजेल अध्याय 1 वाक्य 18 आमकां सांगता, कोणय देवाक केदींच पळयल्लो ना, पूण बापाच्या गोपांत आसा त्या एकल्याच पुतान बापाची वळख करून दिल्या. बापाच्या गोपांत आसच्या एकल्याच पुतान देवाची वळख आम्हा समेस्तांक दिल्या. परत जुवांव सवांजेल अध्याय 14 वाक्य 9 आमकां सांगता, जेजून सांगली ती अपुरबायची उतरां, जाणें म्हाका पळयला ताणें बापाकी पळयला, जाणें म्हाका पळयला ताणें बापाकी पळयला. वय म्हाका जनो सर्वेस्पर देवान गणान पुस्तकांत म्हज्या मुखान दिल्ली ती आशिर्वादां पूर्ण जातात, संपूर्ण जातात, खरी जावं पावतात, सत जावं पावतात. कशें एके स्त्रिये मुखांत्र मोरये मुखांत्र तिच्या मुखांत्र आशिर्वाद ह्या संवसाराक आयलो, म्हणजे देवाचो पोत मनीस जालो आनी त्या स्त्रियेक देवाची आवय जावचे भाग मेळ्ळे. देवाचो पोत मनीस जालो आनी त्या स्त्रियेक देवाची आवय जावचे भाग थंयसर मेळटा. देवान आपले मुखामळ दाखयल्ल्याचो आनी मरी माय वा देवाची माता जाल्ल्याचो परिणाम कितें म्हणून हाचें दुसरें वाचप सांत पौलन बरयल्लें तें आमकां सांगता. नेमलेलो काळ भरती जातच एका स्त्रिये मुखांत्र देव मनीस जावन जल्मलो आनी हाचे वरवीं आमी जेजूची भाव आनी भयणी आनी देवाची भुरगीं जाल्या. हाचे मुखांत्र आमी हर एकली देवाचे भाव भयणी आनी देवाची भुरगीं आमी जाल्या. देखून ह्या फुडां आमकां हर एकल्याक धैर्यान उलो मारचें एक नांव आसा, आब्बा बापा म्हणून उलो मारचें अवकाश हें धैर्य देवान आमकां फोबो केला. आनी उलो मारचें कृपा पोरण्या सोल्ल्यान कोणाकच नातुरलें, कोणाकच अवकाश नासलो, कोणाकच थंयसर भाग नातले. वो अवकाश आम्हा समेस्तांक आब्बा बापा मनशाक आमकां भाग मेळ्ळा, परतें भाग मेळ्ळा. हे देवाचें आमकां आनी एक परतें आशिर्वाद. आयच्या वंजेलांत आमी आयकले ती सुवार्ता गवळ्यांनी बाळका जेजूक भेट करचे विशयांत आमी आयकलें. गवळी सक्कडी सांगात वचून खावणेर आशिल्ल्या बाळकाची भेट करतात हें घडीत आयच्या सुवार्तेंत आमी आयकलें. गवळी मनीस जाल्ल्या देवाचें मुखामळ पळोवन संतोश पावलें. कितें देवदूतांनी तांकां सांगलें तें सक्कडी तांकां त्या वेळार समजलें आनी देवाचो वर्तो आशिर्वाद तांणी भोगलो मात्र न्ही, ते देवाची स्तुती गायत महिमा गायत फाटी गेले. देवाची स्तुती गायत महिमा गायत फाटी गेले. आमी थोड्या दिसा आदीं त्या बाळका जेजूक भेटच्याक हांगासर आमी आयिल्ल्या न्ही. थोड्या दिसा आदीं त्याच बाळका जेजूक भेटच्याक हांगासर आमी आयिल्ल्या न्ही. देवाचें मुखामळ आमी पळयल्लें. पूण गवळ्या परी सर्वेस्पराची संतोष बरी जावन वर्तो आशिर्वाद सर्वेस्पराचो घेवन देवाक महिमा गावन फाटी आमी गेल्या गे. हे एक सवाल. देवाची महिमा गावन ताची आशिर्वादा बघून आमी फाटी गेल्या गे. ही एक सवाल. अशें आमचें तें घडोवंक ना तर आज आमी देवाच्या मायेची देख आमी घेवया आनी आराम करचें. नवें वर्स 2026 वर्स आशिर्वाद करूंक आमी आसा म्हणटा आसतना आयच्या नियाळाचो तिसरो भाग आराम जाता. मोरये मायेची देख घेवंक आमी आसा. तिसरो भाग मोरये मायेची देख घेवचे विशान. ह्या वर्सा देवाच्या मातेची देख घेवच्याक एक सूत्र, एक फॉर्मुला तुमचे मुखार दवरूंक हांव कशी व्हरता. हें सूत्र आसा OTP. OTP विशयांत आमकां जायती समजुनी आसा. आजकाल आमकां हाचे विशयान जायती माहिती आसा, समजुनी आसा, हाचे विशयान जायतें फामाद जाल्लें आसा आनी OTP कितें म्हणून आमकां समजुनी आसा. सगळ्यांनी OTP विशयांत आमी आयकता. तरी OTP कितें? वन टायम पासवर्ड न्ही. ही OTP वन टायम पासवर्ड न्ही, बदलाक O stands for obedience, विधेयपण. T stands for thankfulness, उपकारी मन. आणि P stands for perseverance, तिरासन. हे तीन शगुण मोरये मायेचें आमी पळोवंक जातात. तिचे थंय आशिल्ले देखून तिचे तावन आमी प्रेरण घेवया, आमच्या जिवितांत आमी रुतां करया आनी मोरये तावन आमी अनुसरण करूंक प्रयत्न करया. पयलें सूत्र आसा मोरयेचें विधेयपण. मोरयेचें विधेयपण बलिदाना प्रास उत्तम विधेयपण म्हणटा. सामुएलाचें पयलें पुस्तक अध्याय 15 वाक्य 20.
सक्कडी बलिदाना प्रास विधेयपण उत्तम मरिये मायेक देवाची कुशी कितें म्हूण समजूंक भोव चड कश्ट जाले देवाची कुशी कितें म्हूण समजोवच्या तिका कश्ट जाल्यार आनी एका चलयेन लग्ना पयलें गर्भेस्त जावन एका भुरग्याक जल्म दिल्यार ह्या समाजान कसली शिक्षा तिका मेळटा म्हणून जाणा आसल्यार ती देवाक विधेय जाता कवने तावन कुर्सा पर्यंत विधेयपणान देवाची कुशी ती करता मरिये परी आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान ह्या सगळ्या नव्या वर्सा हर एका दिसा म्हणले परी सकाळी उठुल्लेंच देवा लागी आमी विचारया देवा म्हजे ताव तूं कितें खुशी व्हरताय हर एक सकाळी मागण्यांत आमी देवाची खुशी आमच्या जिणेंत कितें म्हणून समजूंक आमी हर प्रयत्न करया हाका विधेय जावन जिवच्याक मरिये मायची ससाय आमी मागया आमी करचे हर एक नित्य कितें चिंता आमी चिंतिल्ले बरी जायना जावंक पुरो व सक्कडी स्विकार करूंक आमकां कश्ट मारती जावंक पुरो पूण बाळकाक स्विकार केल्ल्यांक खुरीसी स्विकार करूंक आसा म्हणून मरिये मायतावन आमी शिकूंक जाय कोणे सक्कडी बाळकाक स्विकार करतात गी तांणी खुरीसी स्विकार करूंक आसा म्हणून मरिये मायतावन आमी शिकूंक जाय दुसरें सूत्र आसा मरियेचें उपकारी मन सर्व घडी तांणी देवाक अर्गां दिया तुमचें तावन देवाक इतलेंच जाय हर एका संगतीन देवाक आमी अर्गां दिवंक जाय देवान आमचें तावन आशेंचें इतलेंच म्हणटा तेसलोनिका घरा बरयलें पयलें पत्र सर्व घडी तांणी उपकारी म्हण दाखोवच्याक मरी मायस आमकां हर एकल्याक आदर्श व्यक्ती दुसरी कोणूच आमकां मेळची ना ह्या देखून कितल्याय घुसपड गोंदळा मदें जायत्या सवाला आकांता मदें मरयेन देवाक दिनवासूचें रावोंक ना ती म्हणटा म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवी गाता म्हजो आत्मो देवा म्हज्या थारोका थंय संतोशान उडी मारता हे मरयेचें स्तुती गीत तिणें देवा थंय दाखयल्लो उपकारी म्हूण जायत्या घुसपड गोंदळा मदें कशें मरी ह्या नव्या वर्सा आमी जियेत आसतना हर एका दिसा म्हणलें बरी न्हिदोंक वेच्या पयलें हर एका दिसा देवान आमच्या जिवितान कितें बरेंपण केलां ल्हान ल्हान संगतींनी जावं पुरो कितें बरेंपण आसा तें उपकारी मनान देवा मुखार आमी दवरया आनी हर एका दिसा उपकारी मनाचे आमी जावया मरये तावन आमी प्रेरण जोडया तिसरें सूत्र आसा मरयेचें तिरसन कश्टा वेळार दृढ रावता तो मनीस बागीस सै म्हणून जाकोबाचें पत्र आमकां सांगता वय कितले कश्ट आसल्यार मरयेन तिरासन सांडूंक ना देवाक ती दुर्सोंक ना बदलाक तिरासनेन देवा सांगता ती रावता सर्व संगती आपल्या काळजान ती जगोन दवरता मात न्ही दूख एक दारीचे तलवारी परी तुजें काळीज फापसितलें म्हणून सर्वेरस सिमिया प्रवादीन सांगले उतरां तिच्या मोतींत आसात आपलो घटमट तरणाटो पूत खुर्सारूम कळोन आपले जिवाचे अर्पण करता आसतना कितले आकांत आटाविटे त्या एका आवयन बगल्ले जायत पुरो खंडीत जावन तिच्या जिवितांत जायते आकांत आटाविटे आशिल्ले पूण तरी ती देवातीन तीर रावता तिरासान ती सांबाळटा जेजूच्या मरणा उपरांत सिसांक पवित्र सभेच्या हर एका मिसावांत ती सांगात दिवन आशिल्ले म्हणून सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत आशिल्ले म्हणून धर्मदूताची कृत्या पुस्तक आमकां सांगता आमच्या मुखार जायती गडितां जाता त्या संवसारांत आमच्या समाजांत हल्लो निंदा आमकां नाका जाल्ले विरोध दितात विविध रितीचे कश्ट आमकां मेळटात आमी मुखल्या दिसांनी ते फूड करूंक आसात आमी ह्या कश्टांतून पयस ना हर एका दीस म्हणल्या बरी दगदोन आसात आमकां आमी मुखल्या दिसांनी ते आमी फूड करूंक आसा ह्या वेळार आमचे पवार्थ आमची तिरासन आमी सांबाळया हर एक आमचे कश्ट मेळटा आसतना आमच्या जिवितांत आमकां दूख मेळटा आसतना मरये मायेक आमी पळोवया तिची ससाय आमी मागया तिरासन सांबाळया आमच्या पवार्थांत आमी दृढ रावया अशें मरयेच्या 300 गुणांनी आमचें जिवीत नेटोवन आमी आराम करचें नवें वर्स 2026 वर्स आशिर्वादीत करया मरी देवाची माता आमकां हर एकल्यांक आदर्श जावं आनी आमचे खातीर आपल्या पुता लागीं निरंतरी आमची माय मागोवन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी प्रत्येक रितीन मागया
उबी रावया. आमचो बावाटता मिवसार्या एकाच देवाक सत म्हणटा सर्पद्वेदार बापतो सर्ग आणि पृथ्वीचो दिसता आणि ना दिसता सर्व सत्वर असणार आणि एका समयाक जेजू क्रिस्ताक सत मानता देवाचो एकलोच पूत तो सर काळा आदी बापातावन जन्मला देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवातावन उजवलो करो देव तो देवातावन जन्मला ताका रसूंक ना बापाच्या सैपाचो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्या आम्हा मनशा पासत आणि आमचे सडवले पासत सर्गातावन तो देवलो आणि पवित्र आत्म्यावरवीं अवकाळी मरेचे उदरी ताणे कूड घेतली आणि तो मनीस जालो आणि आमचे पासत पोंस पिलाताकार ताका कुसार मारलो ताणे कष्ट मरण सोसले आणि खंडकाने केलो आणि पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गार चढलो आणि बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांचे आणि मेल्यांचे मुनसुबी करून वैभवान तो परतून येतलो आणि ताचे राजवटी शेवट आसना आणि पवित्र आत्म्याक सत मानता तुम्ही आणि जीव देतात तो बापा आणि पुता निपसला बापा आणि पुता बराबर ताका समस्त नमस्कार आणि महिमा फावो प्रवाद्यावरवीं तो उलयलो एकूच पवित्र कॅथोलिक आणि धर्मदूतावरवीं स्थापलेले सभेक सत मानता पातकांच्या भक्षणा खातीर एक पवित्र स्थान आसा म्हूण मानता आणि मेल्यांचे पुनर्जीवनपणा आणि सत्याच्या जिवितांत विश्वास रावता. आमेन. जेजूच्या जल्मा वरवीं आमी देवाची भुरगीं जाल्या. आमच्या सगळींच्या बापा लागीं आमची प्रार्थना आमी दवरया. बापा पवित्र सभेचो वडील पापा लिओन सर्व बिस्पांनी आणि इगर्ज मातेच्या सर्व वडिलांनी मोरयेक कुटुंबा जिविताचे आदर्श जावन घेवन तिच्या शेगुणांनी कुटुंबा रुता करूंक गरजाचे मार्गदर्शन दिवच्याक गरजाची कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. सर्व सरकारी आणि राजकीय मुखेल्यांनी तांकां दिल्लो तो मिसावांचो शेवट समजून मरये पेल्याच्या मोगान आणि सेवेन तांचे जिवीत जरोवंक स्वार्थाक मरोवंक आणि देशाच्या अभिवृद्धी खातीर कळमीत नासता वावरूंक बरे मन दया कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या नव्या वर्सा आमी सर्वांनी मोरयेक आमच्या कुटुंबात आदर्श जावन घेवन आमची कुटुंबां बावाटताची आणि बोरवश्याची बिडारा जावन रुपीत करूं तुज्या सक्तीन आमकां भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या नव्या वर्सा आमचे फिरगस कुटाम जिवाळ करूंक आणि सेवेंथ क्रियाळ जावंक कुटुंबाच्या वडिलांनी युवा जाणांनी आणि भुरग्यांनी मरये बरी निस्वार्थपणी सांगाता वावरूंक आमची जबाबदारी विश्वासपणी कार्यगत करूंक शिकय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. पिडेन उतरप्रायेन कष्टा आकांतान एकसुरपणांत आणि अंतकारान सांपडलेल्या आमच्या भावा भयणींक बरवसो लाभय. आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या सर्वांक सासनीक जिविताचो प्रकाश फांकय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. फिरगजेची सेवा करूंक तयार जाल्ल्या नव्या गवलीक परिशद संध्यांनी आणि हुद्देदारांनी सदांच मोरयेक आपले आदर्श जावन घेवन आपलो वावर सेवेस्पिरितान करून तुजे महिमे खातीर आपली सेवा दिवंक तुजे दैवीक स्पिरितान तांकां बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आयचो संभ्रम गद्दळायन आचार संघ वावुरल्यांक सेवा दिल्ल्यांक दान दिल्ल्या सर्व दानींक आणि मुर्दोमाक तुज्या दराल बेसावांनी बर. फिरगजेच्या अभिवृद्धी खातीर वावुरच्या सेवा दिवच्या दान दिवच्या सर्वांक तुज्या वेंचणार देण्यांनी नेटय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमची वैयक्तीक ते आसात तशेंच सबारांनी आमचे कडेन मागूंक विनंती केला. पण संयुक्त आमी काडया.
ही सर्व आमची प्रार्थना आम्ही करता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. तुझे समोर बापा तुझ्या पाया तळा वपोन दिवच्या आमकां सुखा ह्या पवित्र बलिदानान आयल्या तुझे समोर बापा तुझ्या पाया तळा वपोन दिवच्या आमकां सुखा ह्या पवित्र बलिदानान घे बापा घे उडो घे वाय घे आमचो वाव काणीचा भेटोवंक दिता क्रिस्ता माझा रक्तान बदल म्हूण परता घे बापा घे उडो घे वाय घे आमचो वाव काणीचा भेटोवंक दिता क्रिस्ता माझा रक्तान बदल म्हूण परता. आमची सर्वस्कर काय पेडा शिडा ते धबळे काय हे कस्तूक हर sacrifice बापा तुका समर्पिता आमची सर्वस्कर काय पेडा शिडा ती दुबळी काय हे sacrifice बाबा तुका समर्पिता घे बाबा घे उडो घे वाय घे आमचो वाव काणीचा भेटोवंक दिता क्रिस्ता माझा रक्तान बदल म्हूण परता घे बापा घे उडो घे वाय घे आमचो वाव काणीचा भेटोवंक दिता क्रिस्ता माझा रक्तान बदल म्हूण परता. आयल्या तुझे समोर बापा तुझ्या पाया तळा वपोन दिवच्या आमकां सुखा ह्या पवित्र बलिदानान आयल्या तुझे समोर बापा तुझ्या पाया तळा वपोन दिवच्या
म्हज्या भाऊ भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या आनी एके पयस सभेच्या दावाक सर्वेस्कोर मानून घे. देवा आमच्या सर पदवेदार बापा, बरें तें सगळें तूं सुरू करताय आनी तूंच तें शेवटाक पावयताय. बगेन देव मातेची दाबाजीक परब आमी संतोषान संभ्रमता. तिचे विनवणेन तुवें सुरू केलें तें कृपेचें काम तूं शेवटाक पावय म्हूण मागता. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वैशामी करूंक वावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर्ती आमी तुका दिन वासोंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. देवाची माय जाल्ल्या नित्य अंकवारी मोरयेक आमी नमन करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखणता, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगटता. आपल्या अंकवारपणाची ओडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुजे एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सस्नीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाखणतात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवाक. सर्गी तुका जय जय जय. सर्गी तुका जय जय जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय जय. सर्गी तुका जय जय जय. सर्गी तुका जय जय जय. असल्या दिनवाशीं काळजान भोवदयाळ बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुज्या मुखार येता. बलिदान करूंक आमी हिंदेनी आदल्यान तीन तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी कलतेपणी मागता. तुज्या कथोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता. तिका तूं राख निसलय. अख्ख्या पृथ्वीचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तेच परी आमी ती भेटयता तुज्या साकरा लियो आमच्या भगवान बापा पासत, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा पासत आनी धर्मदुतांनी परगटलेलो तस खरो बोवाट सांबाळटल्या आनी शिकयतल्या पासत. सर्वेस्परांक आनी तुज्या सकरा सकरणी खातीर आमची मागणी आयक. तुजे विधी भोवतणी एकठांय जाल्लेल्या आम्हा समेस्तांची दया कर. आमचो बोवार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. ससनाच्या जिव्या आनी करया देवा, तुका वाखणूंक हें बलिदान आमी भेटयता. आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्ती आनी तरण आम्हा समेस्तांक लाभच्याक तें आमी समर्पिता. अख्या पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी आज जेजू क्रिस्ताची आमच्या सोमिया आनी देवाचे माते सदां संकार माये मरयेक भक्तीन वंदिता. तेच परी तिच्या पतीक भाग्यवान जुजेक, तशेंच भाग्यवान पेद्रू आनी पावलो आनी आंद्रे, जाकोब जुवांव तोमास, जाकोब फिलीप, बार्तोलोमेव, मातेव, सिमाव आनी ताद्देव, लीन, क्लेत, क्लेमेंत, सिस्त, कर्नेल, सिप्रियन, लॉरेस, क्रिसोगन, जुवांव आनी पाऊल, कॉस्म आनी दमियांव, ह्या तुज्या दमदुतांक आनी रक्त साक्षांक
आणि समेस तुझ्या भगेवंतांक आमी बंदयता तांच्या पुण्य आनी मागण्याच्या दरम्यान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. बापा तुझ्या मुन्याऱ्यांची आनी सगळ्या कुटुंबाची हिंदेणी मानून घे. या जिवितान तुझी सवस्तकाय आमकां दी. ससनाच्या कॅस्टींतली आमकां निवाड आनी तुवें विंचून काडलेल्या मदें दयेन आमकां घे. सर्वेस्परा ह्या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे. ती खरेंपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावं ती आमकां तुजे एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कसमरण सोसच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सर पदवेदारा बापाक दोळे उबारून दिनवासलो. ताणें उंडो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेसपर जेवण जाताच ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भवत सगुट परगटुया. आम्ही संभ्रमता तुझे पुनर्जीवन पोन आम्ही परगडता. तुझ्या येण्याक आम्ही अत्रेकता. तुझ्या येण्याक आम्ही अत्रेकता. बापा आमी तुजे मुन्यारी आनी तुजी परसा तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कश्टा मरणाचो पुनर्जीवनपणाचो आनी सरकार सज्ञाचो भक्तीपणी उगडास करता. आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली महिमेवन देवा आमी तुका समर्पिता. ही निर्मळ पवित्र आनी संपूर्ण बली, हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स, हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या नितीवान साकरा आबेलाची देणी, भोवत्यांच्या बापा अब्राहामाचो यज्ञ आनी तुज्या याजका मेल्कीसेदेकाची भेटवणी तुवें मानून घेतली. तेसपरी हें बलिदान तुका मानू. सर पदवेदार बापा तुजो दूत हें बलिदान सरकार तुजे मुखार व्हरू म्हूण आमी खालतेपणी मागता. अशें ह्या वेदी वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्ता. तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी भर. सर्वेस्परा आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींची काकुळट करे. भावार्थाची मर आसून ती आमच्या दिंगेल्यान आनी विश्वांत आसात. तांकां आनी क्रिस्त ते मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड, सूख आनी शांती मेळो. आनी आम्हा पातक्यांक तुज्या अगणित काकुळटीचेर विश्वास दवरतल्या कितें फावो तें पळयनाका. पूण आमची पातकां तूं बोगस आनी जुवांव, स्टेफन, मातियास, बार्नाबास, इनास, अलेक्सांद्र, मार्सेलिन, पेद्रो, फेलिसिता, पेरपेत, आगाता, लुसिया, आग्नेस, सिसिलिया, अनास्तासिया या तुझ्या धर्मदूतांच्या आणि रक्त साक्षांच्या आणि समेस्त तुझ्या भक्तांच्या जम्यान आमकां एकठांय कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताच्या उद्देशींतून सर्वेस्परा ह्यो सर बऱ्यो वस्तू रसून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय, पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा
सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताने शिकयलेले प्रार्थन धीर घेऊन गाऊया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसतो तो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक मोक्षिता तशे आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळ्ळे ओडों दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितान स्वस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर नेमपून तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. सम्या तुवें म्हजी पितरांची म्हाका पावना, पूण तुज्या उदरानच म्हाका भलायकी मेळटली.
जेजू बऱ्या गवळ्या जेजू स्वादीक बोळ्या ये काळजांतूर बोळ्या स्वागत 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 तुका जेजू बऱ्या गवळ्या जेजू स्वादीक बोळ्या ये काळजांतूर बोळ्या स्वागत 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 तुका राया सर्गीच्या आत्म्याथे आमच्या प्रकाश तुझो पंख जिणेच्या पैणार आमच्या बरवशार पाता काळग निद्रा कृपेन तुझे सर्गीची वाट दाखय कृपेन तुझे रेटय सर्गीची वाट दाखय जेजू बऱ्या गवळ्या जेजू स्वादीक बोळ्या ये काळजांतूर बोळ्या स्वागत 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 तुका पोचणार तू आमचो चरवला भोवसर तुझेशी धांवून येता शेल्यो सर्व आमी तुझ्या हिण्याचो पाटलाव तुझो करता काळजांत तुका सेवो पवित्र जावंका शेता काळजांत तुका सेवो पवित्र जावंका शेता जेजू बऱ्या गवळ्या जेजू स्वादीक बोळ्या ये काळजांतूर बोळ्या स्वागत 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 तुका जीविताच्या उड्या तुये कळसात मुलच्या भावाटाच्या पोयनाय
जामुजो वोडादार जिविताच्या उड्या तुये कर्जात म्हज्या बाबार्ताच्या पयणार जामुजो वोडादार उंडो तो सर्गींचो सासणेक जिविताचो तुका जो कोण सेवता मरण पर्यंत जिखता तर जेजू सोम्या तुये काळजांत म्हज्या जिये तर जेजू सोम्या तुये काळजांत म्हज्या जिये जिविताच्या उड्या तुये काळजांत म्हज्या बाबार्ताच्या पयणार जामुजो वोडादार स्वादिक जेजू तुका वंदिता भक्तीपोणी तुका जेजू खर्सून नरकांदिता काळजांताच्या स्वादिक जेजू तुका हांव वंदिता भक्तीपोणी तुका जेजू खर्सून नरकांदिता सोमेदे मोसो सडवडणार मोसो आयलाय मोजे घरी जावं सैरो पातकी हांव करी इस जालाय मोसो तुजे तसो ना दुसरो काळजांत आसच्या स्वादिक जेजू तुका हांव वंदिता भक्तीपोणी तुका जेजू खर्सून नरकांदिता प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ देवा बगेवन सदां सांकवार मोरयेक तुज्या पुताची आवय आनी पवित्र सभेची माता म्हूण आमी पासारता आनी ह्या तिच्या परबे दिसा तुका दिन वासून सर्गींच्या जेवणान संतोषान आमी वांटो घेतला हे जेवण आमकां सस्नीक जिविताक उपकार आशें कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सोवे आसूं तकली बगावून देवाच्या विशेष आशिर्वादां पासत मागया
देव सगळ्या देण्यांची जर तुमकां आपल्या कृपेन भरून भरपूर आशीर्वाद दिवं आणि ह्या सगळ्या वर्सां सर वायटांतले तुमकां सुरक्षीत सांबाळूं. तोच देव तुमचो भावार्थ तीर करूं, तुमचो भरवसो सुदारूं आणि शेवटपर्यंत तुमची काळजां सोंसणिकायेन वाडलेल्या प्रिती मोगान पेटोवं. तोच देव तुमची कामां आणि सगळे तुमचें जिवीत शांतीन चलोवं, तुमच्या मागण्यांक सदां कान दिवं आणि ससनाच्या जिविताक तुमकां पावोवं. आणि सर पदवेदार देवाचो, बापाचो आणि पुताचो आणि पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवूं आणि तुमचे सवयेन सदां आसो. वचोन क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मी सगळी बसया. मगाळ बांबयनीनो तुमकां सर्वांक आयच्या दिसाचे देवमातेच्या फेस्ताचे शुभाशय पाठयता. बागी नवे वर्स तुमकां सोमेस्तांक आमी सक्कळ याजक हांगासर हजर आसले मागता. मरयेचे विनतेन आनी देवाच्या बेसावान नवे वर्स सुखा संतोषाचें आनी भावार्थान बरवशान भरलेलें जावं म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. फाल्यांची मिसां सकाळीं 6 वरार आनी सवय 7 वरार 7:15 वरार कोंकणी, 8:30 वरार इंग्लीश. सांजेर फाल्यां मीस आसचें ना. नव्या गोवळीक परिशदेच्या उपाध्यक्ष दीपक तशेंच कार्यदर्शी रॉयस्टनाक हांव सर्व जैत मागतां. नव्या मुखेलपणार फिरगज भावार्थान जिवाळ आनी कर्याळ जावं. पवी सभेच्या बऱ्यापणाक सेवे स्पिरितान वावरूंक देव आमकां सर्वांक गरजशें बेसांव धराळ मापान फावो करूं म्हूण मागतां. फिरगज फेस्ताची जबाबदारी आदल्या गोवळीक परिशदेच्या मिटिंगार वांटून दिल्या. देखून फिरगज फेस्त येदोळ आसली गोवळीक परिशद फेस्ताची जबाबदारी कार्यगत करतली. गुरकारांची आनी प्रतिनिधींची सेवा वाड्यांत फाल्यां जावन आराम जाता म्हणलें उडा आस्तोवारा फिरगजेच्या फेस्ता पर्यंत येदोळ आसलेली गोवळी परिशद फेस्त जाता म्हणसर सुदारसिता. त्यानंतर नवी गोवळीक परिशद फिरगजेंत आपलो वावर सुरवात करता. पूण वाड्यांत प्रतिनिधींची आनी गुरकारांची सेवा फाल्यां जावन आराम जाता म्हणलें उडासान दवरचें. ही संतोशान सेवे स्पिरितान करूंक तुमकां हांव उलो दितां. देवाचें काम करतना केन्नाच ताची बेसांवां आखेर जायनात, उणी जायना आनी तुमचीं कामां बिलकूल बाकी उरची ना. हो देवाच्या राजान वावर केल्लेल्या सगळ्यांचो अनुभव. देखून असल्या विश्वासान आनी बरवशान तुमी हो वावर करूंक तुमकां हांव उलो दितां. फाटल्या अवधेक उपाध्यक्ष आनी कार्यदर्शी जावन तशेंच वाड्यांत 10 वर्सां गुरकार जावन वर्ती सेवा दिल्ल्या विनोद डिसोजाक आनी पॅट्सी ब्रिट्टो काळजान जावन देव बरें करूं म्हणटा. जोळान ताळयो पेडया. फिरगजेंत आनी वाड्यांत देखी बरीत सेवेचे मुखेली जावन तुमी लोकां मोगाळ जाल्यात. अधिकार चलोवन न्हय, सेवा करून तुमी लोकां मोगाळ जाल्यात. तुमच्या सेवेक आमी सक्कड फिरगजगारां आभारी. कित्याक तुमच्या कुटुंबाच्या सांगाता तुमचे दिसपडतो वावर आसलो, तुमकां जबाबदारी आसलें, काम आसलें. ताच्या मदेंय फिरगजेन तुमकां कितें काम करूंक आसलें तें बोवापूर बायेन तुमी केलां. देखून आमी तुमचे थंय उपकारी म्हूण दाखयता. तुमचे सेवेक आमी आभारी. तशेंच मुखल्या दिसांनी असल्याच सेवे स्पिरितान तुमची सेवा वाड्याक आनी फिरगजेक दिवंक देव तुमकां गरजशें बळ, बरी भलायकी आनी यथेश्ट बेसांव दया करून मागता आसतना येदोळ तुमी दिल्ल्या सर्व सेवेक देव तुमकां मुखल्या वर्सांनी आशिर्वादांनी तुमकां
तुमच्या कुटुंबाक बरो म्हणून मागता. फाटल्या अवधेक गुरकार आनी प्रतिनिधी जावन सेवा दिल्ल्या सर्वांक एकाच उतरान देव बरें करो म्हणटा. देवाची दराळ बेसवा आदल्या गवळीक परिशदेचेर आतां कोण मुखार सून वचना, थोडे पोरवां आदल्या गवळी परिशदेंत आसले, ह्या गवळी परिशदेकी मुखार व्हरून वेतात. थोड्यांची अवधी संपल्या, तांकां मुखार वचोंक जायना. तुमकां सगळ्यांक बरें मागता. देवाची दराळ बेसावां तुमचेर मागता. ह्या जाकांच्या वस्तेघराची नितळाय आनी विविध कामां फाटल्या 35 वर्सां तावन 35 years वर्सां तावन करून आयच्या दिसा निवृत्त जाल्ल्या इजबेल बायेक आमी सर्व याजक ऋणी जावन आसा. ती हांगासर ना तिका ताळयो पेटोवन आमी अभिनंदन पाठया. म्हणजे याजकांची बरी सेवा तिणें केल्या. वर्त्या मोगाची, प्रामाणीकपणाची आनी पातयेनेची तिची सेवा. मुखल्या दिसांनी देव तिका राखूं आनी सांबाळो म्हण आमचें मागणें. तिच्या भलायके बसोत मागोवंक तुमकां आमी विनंती करता की भलायकी तितली बरी ना, देखून आनी मुखार येवंक जायना फादर म्हणून तिणें कळीत केलां. आयच्या संभ्रमाच्या यशस्वे खातीर वावुरलेल्या सर्वांक एकाच उतरान देव बरें करूं. सकाळीं हांगासर जायतीं जाणां आनी कालच्या राती हांगासर जायतीं जाणां येवन हें सगळें मांडूंक तुमी वावर केलां. सगळ्यांक कोणायच्या नांवां काडिना. तशेंच वावर केल्ल्या, सेवा दिल्ल्या, व्हॉलिंटियर्स जावन कुमो केल्ल्या सगळ्यांक एकाच उतरान देवस्तुती चलोवन व्हेल्ल्या सगळ्यांक एकाच उतरान देव बरें करूं म्हणटा. आनी देवाची दराळ बेसावां तुमचेर हांव मागतां. प्रत्येक जावन रंगीन गायन केल्ल्या भुरग्यांच्या गायन पंगडाक आनी तांकां तरबेत केल्ल्या कॉयर मेस्त्री डेनिसाक देव बरें करो. जोरान ताळयो पेट्या. देवस्तुती आनी गायन भुरग्यांनीच केलां. भोव अपूर्बायेन केलां. तांकां शाबासकी फावो. तांकां दिल्ली जबाबदारी. ल्हान पंगड तरी तांणी प्रॅक्टिसाक येवन बऱ्या रितीन आयचें कॉयर देवस्तुती चलोवन व्हेल्या. तांकां तरबेत केल्ल्या सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. सोबीत हांगासर फुलां आनी पुरां मांडून आमकां दिल्यात. नंतूर कॉवेंताच्या बेतनी सिस्टरांनी सकाळीं हांगासर येवन ही सगळी फुलांची वजा तांणी तयार केल्यान. तांच्या सुपिरियर आनी तांच्या सिस्टरांक सगळ्यांक एकाच उतरान हांव देव बरें करूं म्हणटा. एक विशेष तिळसोणी क्रिस्तांवांचेर क्रिसमस फेस्ता दिसा विविध राज्यांनी देशांत जाल्लो हल्लो आनी केल्लो लुकसाण आमकां सगळ्यांक खबरेपत्रांनी माध्यमांनी वाचून आमी जाणा. कितेंच तल्लेक वचनांतल्यान क्रिसमस आचरण करून आसलेल्या जायत्या जाग्यांनी इगर्जांक आनी क्रिसमसाच्यो संगती विकतेल्यांक तांचेर बलात्कार चलोवन हल्लो करून जायते लुकसाण केलां. आमकां सगळ्यांक क्रिस्तांवांक हें दुखलां. आमकां एकच फेस्त आमी दबाज्यान आचरण करचें, क्रिसमस. आनी ह्या फेस्ता वेळारी आमकां खंयच्या कोणाच्याच तळ्ळेक वचनांतल्यान आमकां असलो अवमान केला. देखून आमचें प्रतिरोध दाखोवन आमी एक मौन प्रतिभटन हांगासर आयोजन केलां. परवां सोनवारा 3 तारखेर सांजेच्या 5 वरांच्या मिसा उपरांत मीस जाल्लेंच मौन प्रतिभटन आमी आदले पोटी केल्ले बरी. इगर्जेच्या भायर थंय फुटपाथीर रोड कितेंच ब्लॉक करिनासतना, बोबाड घालिनासतना, सावंड वापरिनासतना आमचें मौन प्रतिभटन आमी आयोजन केलां. नव्या गवळीक परिशद तशेंच आमी ह्या जाकांनी आनी थोड्या मुखेल्यांनी सांगाता मेळोन हें तुर्तान आजच प्लॅन केल्लें. देखून तुमी व्हडा संख्यान हाका ये जाय. आज काल पोर थंय मोगाच्या न्हू, फाल्यां परवां हांगासर खंडी जाता. थंय जाताना आमी वोग्यां रावल्यार फाल्यां हांगासर जाताना आमकां रक्षण करूंक कोणी आसचें ना. देखून हें आमचें अस्तित्वाचें सवाल. संविधान आमचो धर्म पाळोवंक फेस्तां आचरण करूंक आमकां हक दिता. मतांतले मनीस हाका अडखळ हाडटात. हो ताळो आमी उठयचो, सरकाराक पावयचो. आमकां आसचें एक फेस्त मर्यादेन आचरण करूंक आमकांय सोडी जाय म्हणून आमचो प्रतिरोध आमी दाखोवया. तुमी येताना कोंत घेवन येवचें. आमचें प्रतिभटन मागणें करचें. तेर्स कोर्स 2 कणांचो तेर्स 15 minutes मात 6 to 6:15 म्हणसर मात्र हें प्रतिभटन आसतलें. एक कॅन्डल घेवन येयचो. एका हातान कॅन्डल आनी एका हातान कोंत घेवन आनी थोडी प्लकार्ड कान घेवन आमी हांगासर आमचो प्रतिरोध दाखयतले. हांव
सिस्टरांनी आनी सक्कड लोकांक धार्मिकांनी मस्तूच व्हडल्या संख्यान ये जाय म्हणून विनंती करता एकोणो परवां सोनवारा 3 तारीखेर सांजेचे मीस जाल्लें सांगासर हें प्रतिभटन आसतलें तुमी ये जाय सहकार दी जाय म्हणून तुमचे लागीं म्हजी खालती विनंती आसा. मोगाल बांबयनीनो विनोद आनी पॅटसेबायेन केल्ली सेवा वर्ती आज तांकां उपकार भोवडी नंतर आमच्या मोगाचो आनी उपकारी मनाचो गुर्तू दाखयनांतर आमी चुकीदार जाता देखून तांचे विशयान तांकां बरें वळखलो मनीस स्टीवन हांगासर येवन तांचे विशयान 2 उतरां उपकार आठवणेचें उलयता आनी त्या नंतर तांकां शॉल घालून फुलांचो बुको दिवन सक्कड फिरगस लोकां मुखार आमी हांगासर तांकां मान करता तांची सेवा आमी वाकारता. विनोदान आनी पॅटसेबायेन एक घडीभर हांगासर वयर येवन तुमकां आमंत्रीत करून दवरलेली ही बसका उपकारी मनाची स्विकार करूंक विनंती. 5 मिनटांनी सगळें कार्य संपता. दया करून वयर येवन बसूंक विनंती. म्हज्या मोगाच्या सर फिरगसगरानो पयल्यान तुमकां नव्या वर्साचे उल्हास. आज आमच्या संगात आसात आमचे उपाध्यक्ष आदले उपाध्यक्ष म्हणून ती कशें बेजार जाता राती म्हणसर तोच उपाध्यक्ष आनी कार्यदर्शी. तांचे गोळीच परिशदेची अवधी आज मुक्त जाता 3 वर्सांची आनी ती संपयल्या वर्त्या संतोषान आनी वर्त्या मिनतेन ती तांणी संपयल्या. फिरगजीच्या सर लोकांच्या तर्फेन सर्व ह्या जगाच्या तर्फेन विगार बापांच्या तर्फेन हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तशेंच तांकां दिनवास उसारता. हांगा येता आसतनाच पयलेंत म्हणालो विनोद म्हणजे अशें चड उलयनाका आम सांगून चड उलयना म्हळें जाल्यार इवडना मनीस विनोद डिसोजा एजे इंजिनियरींग कॉलेजींत प्रोफेसर जावन वावर करन आसा तरी उपाध्यक्षाचो वावर खळमीत नासतना हर एका संगतींनी कार्याल रितीन मुंदरसिलां. जावं फिरगजीची फेस्तां, जावं जेवणाची विलेवारी, जावं फॅन्सी फेट, जावं पावसा गम्मत ह्या फिरगज फेस्तांच्यो सर्व खेळा पंद्याट या इतर स्पर्धे हर एका रितीन हंतार ते मांडून हाडन आनी ते वेवस्थीत रितीन योजन करन ताणें ते फिरगजीचो यशस्वी दाखयल्या आनी ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा आसतना फिरगज ह्या जगांक ताणें दिल्लो तो सहकार तो विसरूंक जायना. प्रत्येक जावन युवा जाणांक सांगाता घालन तांकां उत्तेजन दिवन तांचे कार्यावळ रितीन तांचे मिनतेन यशस्वी ताणें करून हाडलां आनी युवा जाणांक सांगाता घाल्लें काम तें तितलें सुलभायचें न्ही भारी कश्टांचें तें ताणें वर्त्या रितीन सांबाळ्ळां. ताका देव बरें करूं म्हळ्यार पावना. ताका उपाध्यक्षाचें काम आसतना ताच्या सांगाताच त्या वावरा सांगाता आमचें हॉलाचें इल्लेशें कन्स्ट्रक्शनाचें काम आनी पुरा चलतालें ताचेंय मेलविचारणपणें पळयलां आनी हर एका रितीन वर्त्या रितीन हॉल इतलें सुबीत जालां जाल्यार ताकाय शाबासकी फावो. आमच्या सांगाता आसा आमची कार्यदर्शी मानेस्तीन पॅट्सी ब्रिटो कार्यदर्शी जावन सर्व तिच्या वावटीन खांदा खांद दिवन तिणें सहकार दिला. हर एका वावरांत स्पेशली सूक्ष्म विवरांक तिणें गमन दिवन आनी त्या सूक्ष्म विवरांच्या तांचेर नदर दवरून हर एक योजन यशस्वी जावच्याक तिणें मुस्तू वावट काडल्या. जावं युवा जाणांचें या प्रायवंतांचें योजन या भुरग्यांच्या कार्याची मांडावळ हर एकांत तिणें पात्र घेतला आनी मुस्तू वावर केला. तिकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा.
चढावत जावन सकाळ जावन दनपार जावं या संजेर जावं या रात जावं त्या कामाक केदाळा म्हूण ना येजे पडटा काम करीचे पडटा आनी तशें आसतना तांच्या कुटुंबाचोय तांकां सहकार जायचे पडटा ना तर तूं थंयत न्हिदोंक वच रे हांगा कितें येताय न्हिदोंक मात हांगा येताय गे म्हूण विचारची आनी तेव्हाच बी कुटुंबान विचारचें आनी स्पेशली घरांत भुरगीं आसतना तांचो वावर घराय जाय आसतना हांगा दीस रात हांगा आसतना तांणी दिल्लो तो सहकार तांच्या कुटुंबान दिल्लो तो सहकार तांच्या कुटुंबाक हांव प्रत्येक तरान देव बरें करूं म्हणटा. हे सर्व तांणी करीचे जाल्यार देवाचो तांकां आदार आसुल्लो तांकां बरें मागता आनी देव तांकां बरें करून दी तांच्या कुटुंबाकय बरें करून दी आनी त्या कुटुंबाचेर बेसांव वचून दी म्हूण मागया आनी तांचें कुटुंब एक आदर्श कुटुंब जावं दी म्हणून मागया आनी कुटुंबाक बरेंपण मेळटा म्हणल्यार हांवूच ताका एक म्हजेच अनुभव म्हाका पावता म्हज्या कुटुंबाकय देवान मस्त बरें केलां. देव बरें करूं. दोन शब्द उलोवन आमच्या सर्वांच्या तर्फेन उपकार आटयलेल्या मनीस स्टीवन पिंटो तुकाय देव बरें करूं. आमचे उपकारी मन खुशेन स्विकार केल्ल्या विनोद आनी प्यारसेबाई तुमकांय धन्यवाद. आमी सगळीं उबी रावया अकरेचें गीत गावया इल्लो वेळ हांगासर रावून एकामेकाक मेळोवन विश करून आमी घरा या. Jésus Christ amai, serman oglava vozale, ama patyace ucicae, Jésus lagi pavai dae, maie mogace, rage sergice, ai magne carte, mogar burghiace. माये मोगाचे राणीये सर्गींचे आयक मागणे करते मोगाळ भुरग्याचे देवा उल्या पाळो दिलो जेजू खुशीन स्वीकार केलो सर्वोत्तराक जन्म दिवून देवा पुताची आवय झाली माये भोगाचे राणे सर्गीचे आयक मागणे करते मोगाळ भुरग्याचे माये भोगाचे राणे सर्गीचे आयक मागणे करते मोगाळ भुरग्याचे. मुघाल पुत्रा सोवे ओंकार मोरी आशीर्वाद दिव आमकां
San Sebastião, uma pessoa विनाटिकर बघेवन कुर्साचे कुरवे निवाळ आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. सगळ्यांनी मिळून इल्ली कदे लाट्टी म्हणूंक विनंती. जे आमचे सांगात असलो सैरो याजक बाप विक्टर क्रास्ता कारवार दियेची निवृत्त याजक ताका आमी देव बरें कर म्हणटा हेचे बसत मागता. सगळ्यांनी सांगाता मेळोन चेअर एक आट्टी दवरूंक विनंती. एक चेअर आट्टी दवरलें जाल्यार घडयेन ग्राउंड क्लियर जाता. फाल्यां कार्यक्रम आसात देखून दया करून इल्लें कुमो करा. तरणाट्यांनी व्हॉलेंटियर्सांनी इल्ले रावून कदेलां इल्ली देग एक आट्टी मांडूंक कुमो करचें. नव्या वर्सा इल्लें काम करून सुरवात करया. आमकां यथेश्ट प्रतिफळ मेळटलो. सगळ्यांनी सांगाता मेळोन आट्टी दवरची. थोड्या तरणाट्यांनी इल्ली कदेलां थंयसर एकाच जाग्यार आट्टी दवरूंक कुमो करचें.